Hosh hambara babara gari giri giri kishikate te te tere bashi ra. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सर्गीच्या बापा तुका आमी दिणवासतार घालिता वाखणटा ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत तुवें आमकां हिंगा आयज वेचून हाडलें आनी तुवें आमकां आयज घेवन आयलें आनी तुज्या उद्देशी जेजू आमी आयज हांगा पावलेली आसा. जेजू आयज सकाळीं जें उतर आमी आयकलां तें आमच्या बऱ्याक पासत पवित्र आत्म्यान तुवें आमकां शिकयलें आनी तुजे जाणवायेन आमकां बोल्लें जें कितें आमकां जे व्हड व्हड गूढ जे लिपलेले आसात ते देवाच्या उतरान ते आमकां केन्ना केन्ना कांयच आमी खबर नासता आनी देवाच्या उतरान आमी जेन्ना रावता तेन्ना आमकां जेजू खूद आमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आनी पवित्र आत्मा जावन आसा आमचो आदारी, आमचो तो सगलो इज अ हेल्पर, तो आमचो आदारी आमकां आदार करता. जें आमकां कितें जाय तें आमी जेन्ना आमचें तोंड उकडून आमी उलयता आनी आमी आर्गां दिता, देण वाचता, वाखाणटा, त्याच वेळार जेजू क्रिस्त जो स्वर्गार बसलेलो आसा आपल्या पांयच्या उजव्याक तें आमचें उतर आयकता आनी जें आमी उलयलां आमच्या भावार्था उद्देशी आमी जें कितें मागणें केलां तें आमचें मागणें आमकां फावो सफल जावन आमच्या जिवितान घडून येता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. जेजू तुज्या मोगा पासत, तुज्या मोगा पासत, तुजे बोगसवणे पासत जें तुवें खुर्सार मरून आमकां एक अदला बदल करून आमकां तुवें सासणीक जिवीत नितीवनपण जें खुर्सार मरून तुवें आमकां तुजे कुरपे उद्देशी बरोवन आमकां सगल्या वायटांसान सगलें कितें वायट वांडावण्यांसान जें कितें आमकां लागलेलें आमकां मेवलेलें आसलें आमचे पासत फावो आसलेलें पूण तुवें तें करून सगलें आमकां नितीवनपण दिवन आमकां तुवें तुजीं भुरगीं वचून काडून सगल्या वायटांसान तुवें तुज्या उजव्या हातांसान आमकां वयर उबारून सदां काल तूं आमकां सांबाळताय आनी तुज्या आसऱ्या खाला आमी केदीस मोडोन पडना, तुटोन पडना, पूण सदां काल आमी खुशाल बरी जिवीत जियेता, सासणीक जिवीत जियेता जें तुवें आमकां दिलेलें आहाय, नितीवनपण जिवीत दिलेलें आहा तें आमी जियेता. जेजू आर्गां तुका जेजू हें तुजें व्हड आमकां जें देणें दिलेलें आहा जेजू ताका लागून त्या पासत आमी तुका सदां महिमा आनी दिणवास आनी वाखाणणी दिता. हें मागणें हांवें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें सकाळीं सान देवाचें उतर आयकलां न्ही. सो वी हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड इन द मॉर्निंग. आयकलें न्ही. कितें शिकलें आमी? जायतें शिकल्या, पूण कितें शिकल्या? देवाचें उतर सदां काल आमच्या तोंडार आसूंक जाय आनी देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां कितें जें कितें आमकां पेकोवणी आमकां सगलें दिलेलें आहा जें आमचें आसलें देवान कितें केलें? डिवायन एक्सचेंज. खुर्सार मरोन जेजून आमकां आपले कुरपे उद्देशी आमकां आपल्या बळान आनी ताकतीन शुक्तीन भरलेलीं आसा. सो देखून आयज आमी नितीवनपण जिवीत जियेता. वी आर रायचस आनी जें कितें वी आर रायचस थ्रू क्रायस्ट जिजस. वय ना. प्रेज गॉड. दॅट इज द फर्स्ट. पयलें जें आमचें डिवायन एक्सचेंज खुर्सार खंय कहें केन्ना जालें कोण सांगूं शकता? दॅट इज हय तें आसा. पूण केन्ना कितें जेजून आमकां कितें केलें? प्रेज गॉड. सो जेजून जें आमचें आसलें जें आमकां आसतालें जें सगलें तें कितें केलें? आपल्या खुर्सार घेवन ताणें सगलीं जी आमचे ह्या सैतानान आमकां ताचे पासून तोडलेलीं ताचें रिलेशन, ताचें नातें, ताचो संबंद जो आमचो तोडलेलो आसलो पळय तेन्ना जेन्ना तो खुर्सार मेलो आनी ताणें जें आमकां सासणीक जिवीत नितीवनपण जी मोहिमा ताणें आमकां दिली कित्याक कुरपे उद्देशी ताणें आमचे भितर सगली आपली कुरपा आमचे भितर घातली दिली ओतून ओपून दिली आमकां. तो एकलोच ताचो मोगाचो पूत न्ही ताच्या पांयचो पूत ताणें आपलो एकूच पूत आमचे पासत ह्या संवसारान धाडलो आनी ताचे उद्देशी आयज जें आमी जिवीत जियेता तें आमचें जिवीत न्ही पूण जेजू क्रिस्ता उद्देशी हें आमचें जें कुरपेन भरलेलें जिवीत ते जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आयज जियेता. आमी आयज बरे भलायकेन बोल्ल्या, बरी सावदीन बोल्ल्या, बरें जें कितें आमचे कडेन आहा पयसो आहा सगलें आमचे कडेन आहा. आमची गिरेस्तकाय आहा, आमचे बाटां बेसां आहा, आमची फॅमिली आसा, आमकां दोळे आसा, तोंड आसा, पांय आसा, हात आसा, आमी उलोवंक शकता, आमी धांवूंक शकता. पूण तुमी आमी अशी नदर मारीत ह्या संवसाराचेर भाबयणा न्हू जाल्यार तुमी कितले कडेन पळयतल्यात कशीं कशीं मनशां ह्या संवसारान तुटून पडलेलीं आसात. तांकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना कित्याक तांकां कोण ना
वचो ना, पूण जेजू क्रिस्त जेन्ना ती स्वता ती देखून खंय तरी आहा खंयसर तांकां सोडून कोणें उडयल्या, जेन्ना तांकां सोत गोमतेले आमी ताका वचोन शिकोवंक जाय. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आयज नितीवंतपण जाले आसा. ताणें आमकां सासणीक जिवीत दिलेलें आहा. जें कितें आमचें आहलें ताणें सारकें जशें कितें केलें ताणें, जें मुळा सकट आमी एक झाडां उपटिता न्ही, आमच्या गार्डनान झाडां किल्लोतात न्ही, सो आमी कितें करता ती मुळा सकट उपडटा न्ही, वयलूच काडटा ताका कातोत्ता, कातरी जाल्यार पत्ती किल्लोतेली न्ही. सो मुळा सकट आमी कितें करता ती उपटून उडयली की सारकी भायर व्हरून उडयता. वय ना, कित्याक आमकां नाका ती, आमकां गरज ना. दे आर युजलेस. वी कॅनॉट डू एनीथींग विथ दॅट. दे आर युजलेस. नथींग डुईंग नथींग. आमच्या जिवितांत तें कांयच बरेंपण. त्याच भाशेन जेजू क्रिस्तान जें आमकां आसलेलें, आमचें कितें डायबिटीज आसली जावं कितें आसलें, आयज काल कितलें आमी ह्या संवसारांत पळयता न्ही, कितें उलयता लोक. एक दोतोरान जें आमकां दिता ताचेर आमी कितले फावटी नियाळ कोत्ता. आनी जेजून जें आमचे खुर्सार मरून जें आमकां ताणें आपले कुरपेन भरलेलें आसा, डिवायन एक्सचेंज करून ताचें दिलेलें आहा, आमचें जें भितर आसलेलें सगळें ताणें नाश करून मुळा सकट उमटून त्या खुर्सार खिडोवन ताणें आमकां नितीवंतपण, सासणीक जिवीत, जें जिवीत आमकां केदींच नाश जावचें ना, आमी केदींच मोडचें ना, ताणें आमकां लांब 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 आमकां तें जिवीत दिलेलें आहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी कितें जेन्ना सैतानान आमकां सारकी तो तोडून उडयल्ली न्ही, देवा कडच्यान पयस केल्ली, कित्याक जें पाप, जें आदामाच्या उद्देशी आमकां पाप आयिल्लें आनी त्या पापा उद्देशी आनी आमी त्या पापान जियेतेले न्ही, आनी देवा कडच्यान आमी कितें जालेले पयस आसले. देखून जेजू क्रिस्त आयलो आनी जेजू क्रिस्तान खुर्सार मरोवन ताणें जीं पातकां आसलीं त्या पातकाचें फारीकपण करून आमकां आमची पातकां बोगसवणें दिलें. फॉरगिवनस. ताणें पयलीं तें डिवायन एक्सचेंज खुर्सार केलें. फॉरगिवनस आमच्या पातकाचें, आमच्या वायटाचें, आमच्या श्रापाचें, आमच्या गरीबसाणेचें, जें कितें आमच्या जिवितांत आसलेलें तें सगळें आमच्या जिवितांतलें नाश करून ताणें मुळा सकट उपटून आमकां ताणें कितें केलें, नितीवंत, रिस्टोर्ड रिलेशनशीप वीथ गॉड. देवान आमची जी संबंद तुटलेलो तो कितें केलो, आपले बराबर जोडून आमकां ताणें आपली सारकी करून आपले भाशेन आनी ताचे भाशेन रचून ताणें आमकां आमची फेलोशीप जी आमची तुटलेली सगळी ही रिस्टोर्ड आवर फेलोशीप वीथ हिम गॉड. आनी ताचे उद्देशी आयज आमी हें नितीवंतपण जियेता, हें बरी भलायकी जियेता, बरें उतर जियेता, बरें. आमी दुसऱ्यांक केन्ना कितलीं बरीं उतरां दिता, आमच्या तोंडान कितलीं उतरां आसतात बरीं. कोणें आमकां कितें केलें जाल्यार आमच्या शेजाऱ्यांनी, आमच्या गोंयच्या, आमी शेजाऱ्याचे सोडया, पूण आमच्या गोंयच्यांनी आमचो घोव समज घोव बायलांची झगडी, भुरग्यांची झगडी कितले आमी बक्षिता. कित्याक आमी ना, आमकां जायना. आमी पळयलां, आमी खीं वेता पळय थिंगासर कितलो लोक आयज काल तुटोन मोडोन सारको असोच ह्याच हितून ह्याच पंक्तीन आनी ताच हातून जियेतात. कित्याक तांकां देवाचें उतर खबर ना. जेजून खुर्सार मरोन कितें केलां पळय तें नियाळ करनात. तांच्या तोंडांसान केदींच आर्गां नासतात. आतां आमी ल्हानसान आमी ल्हानपणां म्हाकाय खबर नासली जेजू कोण. जेजू जाणा आसलो. जेजू इगोजेन आमी वेतालो, सगळें करतालो, कितें मिसाक वेताले, हें करताले, सगळें करताले आमी. इगोजेन वचोन आमी एटेंड करताले सगळें. पूण खरी वोक आमकां जेन्ना आमकां हें प्रिचींग टिचींग जेन्ना आमकां डीप रेवलेशन सगळें सारकें डीप खोलायकी देवाच्या उतराची आमच्या काळजान जेजून घालिल्ली आहा, ताचे उद्देशी जी आमकां सोजमोल मेवली, त्या उद्देशी म्हाका सगळें म्हज्या वायटांसान दुयेंस पिडेनसान म्हाका सुटका फावो जाली. प्रेज गॉड. हालेलुया. 10-12 वर्सां जालीं म्हाका कितले. तुमी म्हजी गोंयकी कोणें आयकल्या? एनीवन हॅव हर्ड ऑफ मी बाय टेस्टमनी? प्रेज गॉड. सो हांव म्हणजे थोडी गोंयकी टेस्ट हें करता आनी मागीर फुडें वता. प्रेज द लॉर्ड. 10-12 years बॅक म्हणजे खूब वर्सां पयलीं, 10-12 वर्सां जालीं. नाव आय एम कम्प्लिटली सेट विथ द वर्ड ऑफ गॉड. Completely. I had ulcer, acidity, jaundice, pressure, diabetes, white patches on my full body. All sorts of diseases, sicknesses. You name the sickness and that sickness was inside of me. आणि एवरी टायम कितें जातालें, म्हज्या भितर जी दुयेंसां पिडा आसली आनी हांव कितें करतालो, देवाच्या उतराच्या आड उलयतालो. कोणी विचारलें म्हाका, हांव सीक पडटालो, म्हज्या ऑफिसान वेतालो आनी कितें रे कित्याक येवंक ना ब्रदर, तूं कित्याक येवंक ना, कित्याक येवंक ना. 4-5 दीस जाले. हांव कितें सांगतालो तांकां, what was I to prophesy? Yeah, wrong words. Death on my own self, destruction on my own self. वायट उतरां देवाच्या उतराच्या आड उलयतालो. कित्याक म्हाका डॉक्टरान म्हाका सांगलें डायबिटीज आहा, म्हाका डॉक्टरान सांगल्या आल्सर आहा, एसिडिटी आहा, तुका आल्सर आहा. आनी डॉक्टर हॅड एडवायज मी टू टेक द मेडिसन थ्रू आउट युअर लायफ.
टील यू इन दीस ऑन दीस प्लॅनेट अर्थ. जेन्ना म्हाका डॉक्टरान हें दिलें तें हांवें कितें केलें, तें उतर हांवें भितर घेतलें आनी ताचेरूच हांव मेडिटेट करूंक लागलो रात दीस. आनी कोण विचारता कितें कोत्ता, म्हाका कसली पिडा कितें आहा, कोणूय गेलो हांव कितें सांगतालो थिंगासर, म्हाका दुयेंस आहा, म्हाका पिडा आहा, म्हाका डायबिटीज आहा, म्हाका डॉक्टरान सांगलां आल्सर आहा, आनी सदांकाल म्हाका चिकन खावंक मेळना, तांती खावंक मेळना, कितें कितें सगलें जॉन्डीस आहा, सगलें खाल्लें की हांव सीक पडटालो. द मोमेंट आय इट आय यूज टू फॉल सीक. नेक्स्ट मोमेंट इटसेल्फ ओनली. कितें खाल्लें तीख गोड हें कितें हें खाल्लें न्ही की म्हाका तीख स्पायसी जाय नासलें, मसाल्याचें तर चलत नासलें. 10 times आय यूज टू रन टू द टॉयलेट. खाल्लें की ना त्याच टायमार हांव धांवतालो टॉयलेटान. आनी हांव सेल्स एग्जेक्युटीव आसलो, काम करतालो 1.5 year बॅक. आतां काम सोडून हांवें फूल टायम मिनिस्ट्रीक जॉयन जाला, प्रेज गॉड. सो तेन्ना हांव कितें करतालो, म्हाजें सेल्साचें जॉब न्ही, सो आय यूज टू रोम ऑल ओवर एंड आय नेवर टू हॅव एनीथींग. कांयच म्हाका खावंक जेवंक जाय नासलें. म्हाका हांव भियेतालो आनी म्हाका सगलें हें आसलें न्ही, डॉक्टरान सांगलेलें न्ही, सो तुका आल्सराची टॅबलेटां ताणें म्हाका टॅग दिलोलो. दॅट इज द बॅच ही हॅज गिवन मी. हू? द डॉक्टर. नाव आय गॉट द बॅच ऑफ माय हेवनली फादर. एवरीथींग इज बीन नेल्ड ऑन द क्रॉस. जेन्ना प्रोव्हर्ब्स 18:21 हांव जेन्ना उलयतालो, लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय ओन टंग. मातशें स्क्रिप्चर घेते. We will just have that scripture, Proverbs 18:21, and then we'll proceed. What words I was prophesying on my own life. आनी कहें हांवें म्हजें सगलें निसंटोन करून सगलें जें वायट आसलें तितलीं उतरां घेवन हांवें ते बियां ओतून ते बियां घालून केदी व्हडलीं झाडां लावन सगलें म्हज्या जिवितान हांवें स्वता म्हज्या तोंडान हांवें उतरां उलोवन दुसऱ्यांकूय ताका दिवन अधिकार दिवन ताचे उद्देशी जे ते म्हणटा, अरे हो पळय हो आयलो एका खंय आसलो रे तूं, तुज्या आल्सर हें जालो, तुजी डायबिटीज वाडली, तूं हें जालो, तुजो प्रेशर वाडलो, हें जालो, वय कितें सांगू तुका, म्हाका डॉक्टरान सांगलां आनीक 8 दीस लीव घे. एंड आय टू टेक leave 8 days leave, 10 days leave. Every month I used to take at least 10 to 12 days leave in my office. So, and thank me to my God that my boss was a very nice boss. So no, if you take 10-12 days leave every month, no one will allow you to work in their firm. No, कोत्तलो ना न्ही, पोतून कोण घेवचो ना, कित्याक they want their own profit. No, so तांकां सदांकाल तांचो हें जाय. आनी हांव सदां सीक आसतालो. म्हाका सदांच काल हांव म्हणटालो सदां रे सीक रे, म्हाका ना रे, डॉक्टरान सांगलां हें करून. आनी तो टॅग घेवन हांव भोंवतालो, दुसऱ्यांक दितालो. दुसरे कितें म्हणटाले, पळय हाका डायबिटीज आहा. वय रे तुजी डायबिटीज खंय आहा, बरो आहा मरे, कितें जालें, ना रे कितें सांगू, सारकें आनीक एकदम वर्स जालें म्हाका जेवण. आनी म्हाका कामणीचें आहा न्ही, हांवें काल पोत तांती खेळ्ळे आनी म्हाका आवय 8 दीस सारके त्रास, अजुनूय पोटान दुखता वता हें करून. आनी डॉक्टरान सांगलें म्हाका सारकें तें आल्सराचें हाका थ्रू आवट तुजें जिवीत, तूं जो पासून चलताय उठताय आनी जिवो आहाय पळय ह्या संवसारांत, तो पासून तूं ही टॅबलेटां घे, नाजाल्यार तूं सीक पडटलोय. आनी म्हजीं उतरां कळिल्लीं हांव आनी त्या टायमार कितें आसलो, रागान आसलो. सगलें म्हाका वायट वितरां सगलीं मे सण म्हजे भितर आसलें. बिफोर 10-12 years बॅक जेन्ना देवाचें उतर, जेन्ना आय वॉज नॉट इन द रुटीड ऑफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, आय नेवर न्यू द ट्रूथ. बिफोर दॅट, ताचे पयलीं हांवें सगलें म्हज्या जिवितान जें म्हाका जाय आसलें पळय तें हांवें म्हज्या तोंडानसान हांवें तें म्हज्या जिवितान हांवें ओपून घातलेलें. आनी ताचें व्हड फळां बियां आनी ताचीं फळां खातालो, रॉंग फळां. ताचे उद्देशी ते वाच, प्रोव्हर्ब्स 18:21. तुमी कितें उलयतात, आमी कितें उलयता, ताच्या वयल्यान म्हाका वा तुका जिवीत वा मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कितें करूंक जाय, आमी जी उतरां उलयता ती उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे, जे आमच्या पवित्र पुस्तकान आमकां शिकयल्ल्या ताच्या उतरां प्रमाणे आहात, की आमी देवाच्या उतराच्या आड उलयता, जेजूच्या आड उलयता, ताच्या आड वेता. जे आमचे पयले सैम आसले डिवायन एक्सचेंज करून आमकां जेजू क्रिस्तान सगळे सासणीक जिवितान आमकां दिलेलें आहा. सासणीक जिवीत आमकां जें कितें आसलेलें, सो ताचे पासून हांवें कितें केलेलें, हांव खंय जालोलो, पयस आसलो, सारको तुटोन पडलोलो. म्हाका कांयच खबर नासली जेजू कोण, जेजून कितें केलें, जेजून कित्याक खुर्सार मेलो म्हजे पासत तें, ही म्हाका जाणवाय नासली. हांव सदांकाल ही उतरां उलयतालो, सो म्हाका खबर नासली जी उतरां उलयता पळय ताचोच परिणाम म्हाका भोगूंक जाय न्ही. तीच फळां हांव खातलो म्हज्या जिबेर आनी जिबेर मरण आनी जिबेर आसा. आतां आमी आमच्या घरान सुद्दां केन्ना आमचो घोव सोरो पियेता, जावं आमी कितें घोव आयकना, जावं कितें आसता म्हजो चेडो, ते आतां सगळीं भुरगीं वाडलेलीं आसता न्ही, सगळे आपल्या विचारान आसता. आमी कितें करता, आगो कितें गो
कहो हा तुजो चेडो, आगो तुका कितें सांगू, तो आयकोच ना मगो म्हाका. तो आनीक त्या फ्रेंडा बरोबर वेता, हिंगा वेता. आनी कोणें घोवाचें विचारलें, घोव कितें म्हणटा, रातचो सदांच तो सोरो पियेता, ताका दँपाचो सोरो जाय. आतां तो घराचो आहा न्ही, रिटायर जाला, पयसो आहा सगलें आहा, आतां कितें करतलो, आयडल बसतलो न्ही. सो आमी कितें करूंक जाय, देवान आमचे पासत कितें केलां, जीं उतरां आमी उलयता ती देवाच्या उतराचे आड आमचें तांकां तांच्या जिवितांत कितें तरी बरेंपण, जिवीत ओ मरण, जिवीत ओ मरण, ब्लेसींग कर्स, हें सगलें हे उतरां उद्देशी आमकां मेवता. हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. प्रोब्स 18:21 जेन्ना म्हाका ह्या उतराचे समज मेवली, ब्रदरीच्या तोंडांसान पळयत वचम्या उद्देशी जी शिकवण आमकां थिंगासर कांय वर्सां पयलीं ब्रदर शिकयतालो आमच्या न्यू क्रिएशनान, तेन्ना जें उतर हें म्हाका भोवलें सारकें इतलें तोखलें. आनी ताचे उद्देश हांव सदां आयकोंक लागलो. आनी आमी देवाचें उतर आयकोन सदां काल रात दीस अजून देखून आमी देवाचें उतर रात दीस आयकता. मोबायल चालूच आसता, आमी न्हिदले तरी आमचो आत्मो तें देवाचें उतर आयकता. आनी आमचो आत्मो जें आमी आयकता पळय तेंच आमचे भितर आमी भितर घेता. आमी बरें आयकत जाल्यार बरें घेतलें हांव न्ही. सदां आमी कोणा कडेन भासाभास करीत. आतां डॉक्टराचो रिपोर्ट म्हाका डॉक्टरान कितें दिलेलें, तुका लायफ टायमाक ही मेडिसीन घेवची पडटली. लायफ टायम सदां काल जो पासून तूं ह्या संवसारान आहाय तो पासून ही टॅबलेट तुका कंटिन्यू करची पडटली. बंद करपाचें ना. बंद करशी जाल्यार तूं सोंसीक पडटलो. आनी तें हांवें स्ट्रॉंग होल्ड म्हज्या मनान हांवें स्ट्रॉंग होल्ड करून दवरलेलो. कहलो हांव ही जो टॅबलेटां बंद करीत, डॉक्टरा कडेन वचोना. एवरी 15 days 20 days हांव डॉक्टरा कडेन वेतालो. तो डॉक्टर दितालो ती टॅबलेट हांव घेतालो येतालो आनी सदां काल हांव ताचेरूच हें करतालो. आर्गां दिनासलो, म्हाका खबर नासली. मागीर कांय दिसांनी म्हाका जेन्ना हांव 2012 हांव म्हजें काजार जालें आनी हांव न्यू क्रिएशनान हाका ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक स्टार्ट केलें. आनी जेन्ना म्हाका हे उतराची सोजमण मेवली, ताचे उद्देशी तें म्हाका पळयत वचम्या उद्देशी म्हाका सोजमण मेवली. आनी तेन्ना हांवें कितें केलें, हांव कितें उतरां उलयतां ती म्हाका सोजमयली पळयत वचम्यान म्हाका दाखोवन दिली. दुसरी गजाल, हांवें म्हज्या जिवितान हांव कोणाकूच केन्ना बोगशी नासलो. केदीच बोगसूंक तो जाय नासलें म्हाका. हांव म्हणटालो आतां रितीराक येवन 1 वर्स म्हाका लागलें. 1 वर्स आफ्टर 1 year, not 1 year, 7 to 8 9 months टू कंप्लीट चेंज घडोवन हाडपाक म्हाका पळयत वचम्या उद्देशी जी जाणवायेन. आनी जें कितें हांव करतालो तें म्हाका खबर नासलें. हांव तोच आसलो 7-8 months रितीराक येतालो, देवाचें उतर आयकतालो, सगलें करतालो. पूण कितें जातालें, जेन्ना रितीर आयकोन करून भायर वेतालो तेन्ना कितें जातालें, तें बरें बी म्हाका हांवें घेतलेलें तें कांय जाण म्हजें दवरूंक ना. म्हज्या तोंडाच्यान मुखासान जेन्ना हांव उलयत रावन कंटिन्यू केल्लें सदां काल, जाल्यार कितें जातलें आसलें, तो सैतान येवन तें बरें बी जें आमी बरें बी म्हणजे देवाचें उतर जें आमच्या भितर काळजान आमी घेतलां पळय तें कितें करता, तो चोरून वता. आतां सकाळीं आयकलां न्ही, देवसार येता कित्याक आमकां नाडूंक, चोरूंक आनी विबाडूंक. कोण देवसार? हो सैतान, हो संवसाराचो राजा आहा पळय तो. तशें करतालो तो. म्हाका कितें करतालो, हांव देवाचें उतर आयकलो, नोट बरयतालो, बेस बरें सारको कॉन्सन्ट्रेट कितें केलें. आयलो 3 दीस रिटीर आसतालें. तिसरे बूक बंद केलो, परतून गेलो हांव थिंगा घरा कडेन म्हज्या कामाक वेतालो. आनी मागीर परतून म्हज्या भासाभास म्हज्या कलिगा कडेन, म्हज्या कोणा कडेन, आनीक झगड्यो गायो कुस्त्यो 7-8 months. मागीर एक फायन डे अशें म्हाका देवाचें उतर सारकें हें जालें की हांव कोत्तां कितें आनी हांव कसल्या हातून जियेतां. देवाच्या उतरान देवाचें उतरूय आयकता आनी हेंय कोत्ता जाल्यार म्हज्या जिवितान कांय सुफल जायना. म्हाका बोगसवण्याचें जिवीत नासलें. म्हजें बोगसवणें दिवपाक एकदम आगोड जातालें. आनी जेन्ना हांवें देवाचें उतर आयकोन आमी रात दीस आयकताले, जेन्ना आमी न्हिदले देखून न्ही त्या दिसा सावन जेन्ना हांवें म्हजें तें हें उतरां उद्देशी आनी सदां काल आमी देवाचें उतर कंटिन्यू दवरलें, चालूच दवरपाचें. कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमी सदां काल तुमकां युट्यूबाचेर आहा कितलें प्रिचींग आहा, वसात आनी एक प्रिचींग लायात आनी रात दीस 24/7 तुमी रांदतात, तुमी कितें काम करतात, खंय ट्रॅवल करतात, कानान घालून आयकत रावात. हें पयलें हांव करिनासलो. कित्याक हांव तुमकां सांगता, कित्याक म्हज्या जिवितान हांवें जें वायट सगळें वायट अनुभवलां आनी सगळें आयज वायट घडून आयलेलें तें आयज काल हांव कितलें कसलें जिवीत जियेतां, सासणीक जिवीत, नितीवंतपणाचें जिवीत जें म्हाका सोद गमलें. जेजून म्हणजे आमच्या पासत कितलें कितें केलें आनी जें आमचें आहलें तें सगलें मुडा सकट उपटून ताणें तें कुयसार मरून ताणें आमचे पासत आमकां बोगसवणें दिवन सगलें जें सैतानान आमचें नाश केलेलें तें आपले उद्देशी आपले भितर ओडून आपलेसाण दिलें आनी आमकां ताणें नितीवंतपणाचें जिवीत दिलें. हें म्हाका गमलें तेन्ना हांव इतलो उर्बेन बोल्लो, इतली म्हाका खुशाल जाली, हांव करतां कितें. तेन्ना म्हजें उतर बोल दिलें, उतर चेंज जालें, सगलें केलें. म्हज्या भाव भयणांक हांव बोगशी नासलो.
हांव म्हणटालो ना 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 7-8 म्हयने आयलो न्ही रितीराक, हांव रितीर केले एवरी टायम आयज टू कम फॉर द रिट्रीट. ना ना हांव बक्षितलो, हांव सांगतालो हांकां बक्षितो. जेन्ना म्हाका भाव फुडल्यान दिसतालो जावं कोणूय वय म्हजे भितर ती गिरोण खंय पिठाची गिरोण आसता, ती मसाल्याची गिरोण आसता न्ही, काटा 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 जें कितें 1947 ते 15, 20, 25, 30 वर्सां जालें साटा टाटा तें उगडत उरतालें. देवाचें उतर ना, कितें शिकलां पळय तें सगलें डूम फार 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 फोर 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 फोर. कित्याक हांवें कितें केलेलें, ताका हांवें तो म्हेळ्या आत्म्याक म्हज्या भितर कुडीन दवरलेलो. आनी जो पळयत आत्मो आहा पळय ताचेर एक नाल्ल आसता न्ही, नाल्ल पळयला तुमी न्ही, नाल्ल एका जाता न्ही, ताका सगलें भायर तें कितें आसता, ताका कॉल काल हें आसता न्ही, कातो आसता, भायर सगलें आसता तेका. जेन्ना आमी बरो क्लीन करता आनी सारको हें करता, नाल्ल नितो करपाक कशें लागता न्ही, टायम लागता. कोयत्यान आमकां फोडचो पडटा, मागीर तेजो सगलो कातो काडचो पडटा, सोण्णां काडची पडटा, सगलें केल्या उपरांत मागीर तो ताचे तरी आसतना ताका कितें आसता, कोट्टी आसता न्ही, ती फोडूंक जाय. ताच्या उपरांत ती फोडून आमकां कितलो त्रास लागलो न्ही, एक 15 मिनट तरी लागता. 100% 15 मिनिट्स न्ही. पूण आमी देवाचें उतर केन्नाच आमच्या मुखार आमी एक 10 मिनटां 15 मिनटां आर्गां दिता जेजू. कसलीच आडमेळेन ना, हांवें केलेलें तेंच केल्लें हांवें. सॉरी ब्रदर आनी सिस्टर, तुमकां हांव कंडेम करिना, तुमकां पॉयंट आउट, तुमकां जर लागता जाल्यार इट इज माय टेस्टमनी. तो पळयत आत्मो तुमचे कडेन उलयता, कितें आमी जें उलयता तें आमी न्ही, पळयत आत्मो तुमकां शिकवण दिता. आनी ताचे उद्देशी कित्याक तुमकां आमचे गोंयचे उद्देशी तुमच्या जिवितांचें कितें घडलेलें आहा ताचे उद्देशी पळयत आत्म्याक जाय. तातूंतल्यान तुमकां तें जाणवायेंत आनी ते जाणवाये उद्देशी तुमकां सुटका मेवता. जशी म्हाका म्हज्या जिवितान मेवला. आयज हांव हें जिवीत जियेता तें म्हजें न्ही, क्रिस्त जो म्हजे भितर जियेता ताचें जिवीत हांव जियेता. हांव म्हणिना हांव न्ही, हांव म्हणीत जाल्यार हांव सारको वयर चडटलो आनी जेजू खंय आसतलो म्हज्या पाटी सकयल दिसचोच ना. आयज काल आमी तेंच कोत्ता. आमकां कितें प्रॉब्लम आयले, हांवें तेंच केलेलें म्हज्या जिवितान. हांवें कितें केलेलें, जे आडमेळे कितें प्रॉब्लम्स आसले, इश्यू आसले, तो व्हडलो मावंटन्स आहा न्ही, सगलो दोंगर आसलो म्हजो वज्याचो, दुयेंसाचो, पिडेचो सगलो. ताका हांवें कितें केलेलो, व्हडलो केलेलो. आनी जोण एकल्या येता थिंगासर वचोन सांगतालो म्हाका हें आहा, म्हाका हें जालें, मागीर तें जालें सगलें तें ताका सारें घालतालें आनी उदक सगलें सारें उदक घालून तें व्हडलीं झाडां जालीं. आनी म्हाका खबर नासलें हांव खंयच्या काळोखान जियेतालो पळय तो. जेन्ना म्हजो पळयत आत्मो, जेन्ना म्हज्या सोम्या जेजून म्हाका आपल्या उतरा उद्देशी आनी ताच्या पळयत आत्म्याचेर सगळें जाणवाय मेवली. ताणें कितें केलें, डिवायन एक्सचेंज खुर्सार मरोन आमकां कसलें सासणीक जिवीत दिलें, नितीवणपणाचें जिवीत दिलें. तेन्ना म्हाका म्हजें सारकें दोळ्यांसान हें जालें. आनी ताचे उद्देशी हांवें म्हणलें बाबा तुका म्हाका बक्षिलाय, तशेंच हांव म्हज्या भाव भयणांक बक्षिता. म्हजे उद्देशी न्ही पूण तुजे उद्देशी. हांव भावार्थांनी उतरां उलयता आनी तुजो भावार्थ आनी म्हजो भावार्थ जेन्ना एक जाता त्याच उद्देशी, त्या भावार्था उद्देशी हांवें म्हज्या भाव भयणांक हांवें बक्षिलो. आनी ताचे उद्देशी म्हाका आयज जेन्ना हांवें सारको पळयत आत्म्याच्या बळान आनी ताकतीन आनी जेजू उद्देशी, जेजून कितें केलां ताचें नियाळ करून न्ही, जेन्ना हांवें म्हज्या भाव भयणांक सारकी म्हज्या काळजांसान पळयत आत्म्याचे उद्देशी बक्षिलें, त्या दिसा सावन आयज पासून जो कितें आहलें म्हजें दुयेंस पिडा सगलीं जी कितें आहलें म्हाका सांगलेलें डॉक्टरान, तें आतां 12 वर्सां जालीं. म्हज्या जिवितांत तें कांयच ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. आयज हांव 12 वर्सां जालीं, नॉट इवन वन सिंगल टॅबलेट हांवें घेतलेली आहा म्हण कोण सांगून म्हजी मिसीस बसलेली आहा थिंगा. ताका विचार हांवें आमी केन्ना तें घेना, म्हजी सिस्टर इन लॉ घेना, आमी टॅबलेटी केन्नाच घेना. एमर्जन्सी केन्ना लागलेंच जाल्यार आमकां गरज आसली जाल्यार केन्ना आमी डॉक्टरा कडेन वचोंक जाय. प्लीज गॉड, थँक्यू जिजस. ना जाल्यार कितें एक फावट जाल्यार कितें तरी सिस्टरीन कोणें तरी सोमती टॅबलेटां बंद केली आनी ताका कितें तरी दुयेंस आसलें. ना ना आपूण जेजूचें कोत्ता, हांव आर्गां दिता, हें दिता. नो, इट डिपेंड्स ऑन युअर फेथ, हाव यू ऑपरेट इन फेथ. तुजो भावार्थ आनी जेजूचो भावार्थ ताचे उद्देशी जें हांवें आनी म्हजो जेजू सोम्या क्रिस्तान जें स्वर्गान म्हाका कितें बांदून दवरलेलें आसलें तें ह्या संवसारान म्हाका ताणें दिलें. ताचे उद्देशी आयज हांव हें सासणीक जिवीत जियेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नाजाल्यार आयज खंय आसतलो आसलो हांव, तेंच पोन्नें जिवीत जियोवपाचें दूख. म्हाका पिडेस आसली, हांव हो आसलो, तोहो आसलो. खुर्साचो जो वालोर जो आमच्या जेजू क्रिस्तान डिवायन एक्सचेंज करून आमकां दिलेलो आहा, तो जर आमी जर नियाळ करिना रात दीस, ताचेर जर आमी ताच्या उतराचेर आनी खुर्सार पोवन जेजू क्रिस्ताक आमी जर जियेना जाल्यार आमचें जिवीत आयज सदांकाल आमच्या काळोखान जियेतले आमी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताणें जें रेस्टोरेशन जेजू क्रिस्ता उद्देशी आयज आमकां तें पयलें डिवायन एक्सचेंज आमची पातकां आनी आमकां बोगसोणें दिवन तो पयलो व्हड आमचे मिलाक आनी व्हड डिवायन एक्सचेंज नितीवनपण जेजू क्रिस्तान पयलें खुर्सार मरोन आमकां दिलां. आयज काल सदांकाल आमचे कडेन आहा आनी ताची कृपा आमचे कडेन सदांकाल दिलेली आहा. आमचो भावार्थ जो आमचो भावार्थ आहा त्या भावार्था उद्देशी जे आमी कृपेन आहा, कृपा म्हाका कृपा आहा, कृपा दिल्या हो ना. ग्रेस इज गिवन टू एवरी वन. इट डिपेंड्स ऑन युअर फेथ, हाव यू ऑपरेट इन फेथ.
Tomorrow, if the doctor says that you are having some so and so, or someone is having so and so in your family, what thoughts you will get? Tuka vichar kite tele? Are Baba Baba. Tension. Praise God. So do we open and thank God? Heavenly Father, I thank you and I praise you that you have taken all my infirmity, everything on the cross. And you have uprooted every infirmity, sickness, diseases, right from the root and nailed it on the cross. Thank you, Jesus. And I trust in you and I believe in you. I do not doubt your words. This report is just temporarily. But the life which is you have given me is eternal life, everlasting life. Praise God. Thank you, Jesus. This is a temporary report. I won't believe in this. I won't trust in this. I cancel it in the name of Jesus, in your power and authority, Lord Jesus. And I believe that whatever I have said has already come to pass in my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Keep on thanking and praising and God. That moment, if you praise that moment, everything is been destroyed from your life. It will never affect. If you utter that word, no, yeah, what to tell you? Kine saang tuka maka doctor kal gelo no, maja ka chelek sanglo ha. So what we are doing? What words? We are prophesying death on our children or whoever it is in their life. We are cursing them. That curse will come on upon them. And in my own family, myself, that was what I was doing before 10, 15 years back, 10, 12 years back. Every time I was cursing myself, my body, my spirit, everything. I was destroying my own life, my own spirit. What I used to do? Everything. Yes or no? It depends on our own word. Please, my dear brothers and sisters, wherever you are going, you just read that Proverbs 18:21. And then every time, whenever you are falling, just go through it. And you meditate on that. Just for 10, 15, 20 minutes. Keep on reading that scripture. Proverbs 18:21. That is how I changed my life. I tell you frankly, it is not me. The Holy Spirit is who was inside of me. He convinced me that what I was prophesying on my family and myself and my all colleagues, everyone, that was destroying their life as well as the curse is to come back in return in multiplying in my life. And that is how I was completely in a darkness. I was not happy. I was sick. I was having all sorts of problems. Praise God. And then how will we succeed in our life? Will be happy, joy, nothing. Because of that all tension of other people's, yeah. We are very good in judging others. We don't judge ourselves. We don't change ourselves. We say, that, no, you have to listen to me. This is I'm sorry, this is my attitude. I have gone, yeah. I have done this, sister. I have done this to my sister, my family, everyone. I am elder. What I say, you have to do. Listen to me. No, I will not listen. Even if they are correct, even what I prophesy, they have to obey me. And they used to get scared of me. And then they used to keep quiet. Everything, whatever, like a Hitler. When I change my words, जेन्ना हांवें म्हजी उतरां बदललीं, तांकां बोगसवणें दिलें, आनी तांचो जसो जेजू क्रिस्तान आमचो मोग केला, ताचो मोग जेन्ना हांवें दुसऱ्यांक दाखयलो, and that light changed other people's life also. When there is darkness, when light comes, the darkness has to flee from there, na? It has to, because darkness cannot stand in front of the light. That is the love of Jesus, light of Jesus, because Jesus himself is the light. He is love. He is everything to us. We should keep on praising and thanking God in every situation. My dear brothers, you change your thinking. Just meditate on what He has done on the cross. Keep on, Joshua 1:8, keep on meditating on the word of God day and night, day and night, day and night. Praise God. See, sister, it is not my will. I tried my level best to forgive them. The moment I said, I used to tell my wife, anyone, and I used to tell them, no, taka boksita, maja bahag boksita. And I was so little bit this thing, with my own willpower. Yeah, not from my heart, from my mind, from my mouth. Okay, I will give them. I have forgiven him. Not from here. Who lives over here? The Holy Spirit. Not with his willpower. It was my willpower. I used to say that every time. Whatever I used to prophesy, this, na. Even my colleagues, I was the senior most. I was also with them, but I was main over there. So what I used to do, every time I used to judge them. You do like this. What I do, you have to follow me. All that.
They, whatever they used to tell, I never used to listen to them. I used to curse them, I used to fight with them, give them, abuse them, give them bad words, and all sorts of things, this thing. Then, when I came to know about this truth, and from my whole heart, I started hearing the word of God. You have to hear the word of God, what the word of God says. Proverbs 18:21, life and death is in the power of my own tongue. What I prophesy, whether it's curse or blessing, life or death, healing or sickness. It depends. So we should imagine this. Then when I made a vision and I started recollecting that what I was doing is completely against the word of God. It is not written in the word of God. So that is how I was going all through sicknesses, diseases, everything. All 150 diseases, you say, everything was injected in me because of my attitude, my wrong words, or everything, or every wrong thing, what I used to prophesy. सगळे नाका झालेले तितले वाईट उतरां. दुसऱ्या बद्दल वायट विचार करपाचे, कोणाचे पाड चिंतपाचे, कोणाचे आनी कितें करपाचें, हें जेन्ना सगळें हांवें म्हज्या हातून तें सगळें भितर घातलेलें आनी पळयतोच हांवें सायडीक दवरलेलो असो नाल्ल आसता न्ही तो सगळें फोडल्या उपरांत तेन्नाच आमकां कातली आनी गोड लागता न्ही, नाजाल्यार आमकां तें भायलें खाता आमी ना न्ही. नाका ते आमी unnecessary, we throw it out. Same way Jesus has done everything. What was the goodness of his has nailed it inside of us, and what was for us, he has removed it right from the root and nailed it on the cross. आनी ताचें नितीवणपण आमचे भितर ताणें तोपून दवरलेलें आहा. केदीस जशें खिळे मारून दवरतात न्ही, खिळे मारलो की थिंगाच उरता न्ही, तो सुटना, कितलो स्ट्रॉंग आसलो तो गोड. नाजाल्यार आमी ड्रिलर मारून तरी तो खिळो भितर घालतालो. त्याच भाशेन आमचें कितें ड्रिलर जसो आहा न्ही, ते आमच्या काळजान तो हें घालूंक जाय आनी तें देवाचें उतर आमी थिंगासर खिडो मारून दवरूंक जाय. कशें दवरतले? हाव वील प्रोटेक्ट दॅट वर्ड ऑफ गॉड? कशें करतले? एवरी डे बाय गिवींग प्रेज एंड थँक्स टू द गॉड. Thanks to our mighty God. And keep on praising and thanking God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's all. Wherever I go, whatever I do, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And please pray in tongues. Tongues is a very powerful weapon. I will share you another testimony of mine. Few days has, so now that is how I have forgiven each and everybody. How? By prophesying and hearing the word of God and meditating on the word of God. With our own willpower, we cannot do, sister. You have to listen to the word of God, and what the word of God says, what the Holy Spirit tells you to do, you have to follow that instruction. We have to follow the Holy Spirit's instruction. He is a helper. He is going to help us to come out of all our everything, all problems, issues. You have to meditate on them. Keep on thanking and praising the Holy Spirit. You should say, thank you, Holy Spirit. Today I'm going out. Today I'm doing all this thing. You help me because you are my helper. You are my everything. And because you said that you will do everything to me, you will guide me in a proper way. So I believe in you, and I trust in you, and I walk according to you. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. These three words, if you keep on confessing, as you are walking, also doing any work, finish. Your work is done. Rest, everything is his work. The angels will go forth and bring all your whatever is yours already inside of you. He will reveal it to you, the Holy Spirit, through Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Followed, no? Anyone? Any problem, issues? No. So that is how, when I started meditating on the word of God and prophesying that Jesus Christ is my Lord God and Savior, and I have put Jesus Christ in the center of my life, and I said, Jesus, Lord, I will depend only on you. I will trust in you, and by faith, with your faith and my faith, I have forgiven each and everyone. Whoever is hurt me, have done anything wrong towards me, who have come against me, I have forgiven him. And as you have forgiven me, that same forgiveness, I have been forgiven by others also. The way you have loved me, same love I am pouring in other people's life. I will never make any of them, I will never destroy anyone's life. I will give your love, your light to others also. And that is how everything turned in my favor, the goodness of God, His glory, His mercy, everything. And now I'm living a righteous life, healthy life, strong life. Praise God. So many testimonies I have, sister. I will share you. Some days back, as I was going to Ponda, you know, our retreat center in Ponda, no? So GCLM, there's a retreat center. So as I was traveling last month, there was a Kannada retreat for 5 days, Kannada retreat. So I left at around 10:30. And it was first rain, showered heavily,
and all the lights have gone. पयलोच पावस पडलो रातचो पळय त्या दिसा फर्स्ट रात. आनी कुंडय पावलो कुंडयसान सगलो पोंडा आख्खे पोंडा देर वॉज नो लायट. कुंडय पावलो थिंगा चडाचेर आनी आय वॉज ड्रायवींग 10:30 at night. Yeah. So and with bike, two-wheeler bike, and bag in front of me, raincoat, everything, and I was traveling. And what I was doing? Tell me. What I was doing? I was praying in tongues, always, every way. Now morning also, it was raining very heavily in Mapsa. Here, there's no sign of rain only. Pitch brightness. Mapsa, heavy rain, early in the morning, late at night, around I think, till 8:30, 9 o'clock, till I don't know. Now we don't know, now we are in Margao. Till 8:39, 9 o'clock we left from there. It was very heavy. We could not even, when we were traveling to Panjim, to Margao, whole way from Porvorim, Bambolni, whole road was completely, you could not even make out. So we came with that rain only. So how? We are praying in tongues. So as I was praying in tongues, always I pray in tongues. And all 3-4 buffaloes, huge big buffaloes, 2 from front. And I saw them with my headlight. So 2 of them. And I was praying in and thanking God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I keep on praying in tongues. Wherever I travel also, wherever I go out also, anyway. Even if I go to visit someone, I always first pray in tongues. I pray for the Holy Spirit and I thank Him for wherever I'm going. I know that Jesus, you have said that greater things we will do than what you have done. So by believing in you, I'm going with faith. I'm going and I will lay hand on that person and he has to recover. The evil spirit sickness has to leave. Thank you, Jesus, that you have given me your faith, and with your faith I'm walking and going ahead. So whenever we go, we lay hands, everything manifests and comes to pass in their person's life. That person is also set free. When you have that Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, and when you trust and when you believe and when you put your faith into action, everything comes automatically in your life, sister. You just see, you change your words, you change your thinking, keep on praising and thanking God, and see how all those 4 buffaloes, they came, 2 buffaloes from this side and 2 buffaloes comes running from that side. With my headlight, I can see them. Okay, and I'm praying. And I was 40, 50 speed. Imagine 50 speed and I'm driving. If the little bit of any animal comes and bashes you, what will happen? You have to fall down, not in 1 meter, 10 meters ahead with that burden. And imagine those buffaloes, how big those buffaloes are. So huge buffaloes. Huh? And they came and I was praying in tongues. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. These 2 buffaloes, they stopped there itself only. Buffaloes, big buffaloes. So both the buffaloes came and they stopped. I crossed them. And further 2 are running with full speed. I can see them coming. But I did not. I just closed my eyes. I don't know. Automatically my eyes got closed. And I went further down and my bike got stopped there itself only. Praise the Lord. And 1 buffalo stopped there. 1 buffalo came and hit on my bike. On my bike. Nothing happened to me. The gear of the bike just turned. My back fell that side. And the buffalo hit me. And like a, leaf, ek pan kohe potta ni, varian kohe potta de. Straight potta. Straight potta? Na. Kohe veta? Jata ni. Same way, see the angels. God's angels, my angel, protecting angels. When I have confessed and believed, see, when we are praying in tongues, we are speaking direct language to our Heavenly Father. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are praying in tongues is a powerful weapon which is heard by only our Heavenly Father. He and me, our conversation is with Him and ourselves. When we are speaking, He heard this thing. He sent His angels and see, the buffalo came and hit my bike and tak. And I don't know where he disappeared. Then I opened my eyes. I saw him like a leaf. It's flowing and falling away. Udon pan ubon veta poito he ulyan so chukon gelo. And imagine 60 speed, all of a sudden the angels are stopping me and nothing happened to my bike also, not even single damage, not me also. See how it happened. Tumhe ata vichar korat kohe zalne poite. That thing should be inside of you and your Father in heaven
Jesus Christ is sitting in the heaven, no? At his right hand of his Father. Yes or no? And when we pray in tongues, we make direct conversation to him. He is hearing our conversation. He is hearing our prayer. That is our prayer. Praying in tongues is a powerful weapon. No one can understand. Even this devil cannot understand. He's a buddhu. Only you, see, if I speak, Shihambara Baba Shekete Teraba Shakarabara Halababa Rigirigir, no human, did you understood what I spoke? No, no. No human being can understand that language. Only our Heavenly Father, that is our Jesus Christ in heaven, who's sitting at his right, at the right hand of his Father's hand. So that he can, and he had sent his angels. All those angels, they came at once, and whatever was against me, they have destroyed it, taken it and thrown it away. Otherwise, I would have been in a hospital. I would have been, all my bones would have been damaged. Everything would have been damaged, no? Hospital nastलो, सगळो accident जावप पण हे करप म्हणजे कितले? कोहे केलें? जेन्ना ते जिबेचे देणे वापरले आणि देवा कडेन भासाभास केली, देवान म्हजें आयकलें, आपल्या दुतांक धाडलें आनी दुता उद्देशी तेन्ना हांवें म्हजें दूत म्हाका दिलेलें आहा, हजारांनी दिलेलें आहा, म्हाका ना सगल्यांक जण एकल्याक दिलेलें आहा. त्या संवसारान जें केन्ना नेमलेलें आहा सगळें नितीवणपणान आमकां देवान दिलेलें आहा, नितीवणपण तें सगल्यांक दिलेलें आहा. कोण हिंदू जावं तो दुसऱ्या धर्माचो ना, एवरीबडी इज इक्वल इन द सायट ऑफ गॉड. देवाच्या मुखार सगळे एक सारके. कोण तो वयर व्हड न्ही, आमी प्रिचींग कोत्ता जो तो प्रिचर जावं हो प्रिचर व्हडलो, ना 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 ना. समज तो हे जर कोण बिलीव कोत्ता जाल्यार आमी प्रिचींग कोत्ता, आमी सगळें हें करूं, आमकां हें करूं, रॉंग, दॅट इज रॉंग. ना, आमी तो हें म्हणिना, बट सॉरी, पूण करीत जाल्यार रॉंग प्रिचींग. आनी जो कोण रॉंग प्रिचींग आयकता, दुसऱ्याचें पळय रॉंग दिता प्रिचींग कोण, तें आयकता ताचेरूय श्राप. तें बायबलीन बरयल्लें आहा. दॅट इज ऑल्सो अ श्राप ऑन अस इफ यू लिसन टू एनी रॉंग प्रोफेसी. तुका सांगता न्ही, आमच्या घरान सांगता तुज्या फोर फादराचो कर्स आहा. इज इट ट्रू? Because Jesus himself became a curse for us on the cross. He bore all our curse on the cross and he has set us completely free. And he has ताणें आमकां नितीवणपणाचें जिवीत दिलां. तें आयज काल आमी जियेता. वय ना? प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आयज काल कितल्या जाणांक आगोड जाता हें मानून घेवपाक, कित्याक ते स्वत मानून घेवपाकूच तयार ना. प्रेज गॉड. ना, हांवूय म्हणना दुसऱ्यांक हें करना, पूण म्हजें जिवीत, आय हॅड गॉन थ्रू ऑल दीस. म्हाकाय तें आगोड जातालें. ना, आमी मागणें करया, हें करया, तें करया. म्हजी बायल सांगताली मागणें करया. हांव तितलें कॅर करनासलो, हें करनासलो. जेन्ना म्हाका समज मेवली पवित्र आत्म्या उद्देशी, जें म्हजे भितर जें आसा पवित्र आत्म्यान म्हाका सगळें दिलेलें आहा, ताचें नितीवणपणा उद्देशी आनी ताच्या कृपे उद्देशी आमकां जें मेवलेलें आहा, ना आतां म्हजो भावार्था उद्देश हांवें तें कोयण्यांनी म्हजें घालूंक जाय. आनी जेन्ना भावार्थान हांव कोयण्यांनी घालतलो तें दिसना, तें दिसता त्या वाठारान हाडपाक म्हजो भावार्थ चड गरजेचो. वय ना? तुका आतां एक कसलें सिकनस आहा, तुका सांगलें डॉक्टरान, एक जावं कोणाक एक सांगलें सिकनस आहा म्हण आमकां. हय, आमी थिंगासर बांबोलीसान जावं हिंगा मारगांवसान आमी नावेली येता न्ही, मारगांव हेल्थ हिंगासर नावेली येता. कितलो गो एक अर्दे 40 मिनटां अर्देवर वयर लागता. बसीन येता जावं गाडयेन येताना देव ट्रॅफीक आसता. आमी कितें कोत्ता? कोणाचेर आमी नियाळ कोत्ता? आमी आमच्या देवाचें उतर आर्गां दिता? ना, वी आर नॉट प्रेजिंग अँड थँकिंग गॉड for what he has done on the cross. My dear brothers and sisters, please, please, please note this. Please understand, whenever you are going through any crisis, anything, or anything, whoever is giving you all wrong prophecy or anything, please thank you, Jesus. Lord, I thank you and I praise you and worship you and glorify. Lord, you have taken all my curse, all my infirmities, sickness, diseases, and nailed it on the cross, and you have given me life in righteous life. Life in abundance. Your life you have given it to me. So now I don't trust in all these sicknesses or anything is coming against me and my family, but I trust only in you. I trust in you and I believe in you, and I keep on praising and thanking Lord Jesus for everything, giving goodness of your goodness in my life. Thank you, Jesus. God's goodness is already inside of us. आमच्या जिवितांत सगळें ताचें बरेपण, सगळें ताचें हाजीरपण आसा. हिंगासर देखून आतां आमी मागणें कोत्ता, कितें कोत्ता, देवाचें उतर. आमी कितें कसलें संवसारीक जिवितान आमी संवसाराचे बद्दल उलयता ना, कित्याक हिंगासर आयले आमी भायर आसले की कितें जाता, सगळें संवसाराचें आमी आयकता. जेन्ना आमी रिट्रीटाक येता 1 दीस 2 दीस 3 दीस कंटिन्यू, तातूंत कितें जाता, आमचो आत्मो कितें जाता, रिफ्रेश जाता, एनर्जायज जाता. जशें आमच्या कुडीक आमकां जेवण जाय न्ही, आमी सकाळी ब्रेकफास्ट, दनपारां मागीर 1 चाव, मागीर दनपारां 1:30 2 सुमार आमकां जेवण जाय, मागीर 3:30 4 चाव जाय, मागीर पोत्तून आमकां 5 5:30 आमकां केन्ना चाव जाय, मागीर 7 आमकां 8 9 डिनर जाय. सगळें आमच्या कुडीक आमी हें कोत्ता न्ही, पूण आमच्या आत्म्याच्या कुडी आत्म्याक आमी कितें करपाचो? आं स्पिरीट,
He needs just utterance, praising and thanking his heavenly Father. आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमकां दीण वासूंक जाय, वाखाणूंक जाय. आमी म्हणटा आमी सदांकाल त्योच कोत्ता, हें कोत्ता, पूण आमचे विचार खंय आसतात? आमी त्योच कोत्ता. सायबीण मागीर आमी हें करून सायबीण मार मुखार आमी दिमी मारून आमी सदां म्हणटा न्ही, आमी त्योच कोत्ता, सगळें मागणें कोत्ता. आमी आमच्या पासतूय मागता, दुसऱ्या पासतूय मागता, सगळ्या पासत मागता. कित्याक? तो आमचे एटिट्यूड. कित्याक? आमीच मागले म्हूण जायना, आमी आमच्या पासतूच मागले म्हूण जायना. आनी वी शूड नॉट बी सेल्फीश, वी शूड बी a kind-hearted person, humble. We should be humble. Our Heavenly Father is a humble God, no? He became humble for us also. He became so like a common man. He came and he gave all his righteousness, everything of his to us. कोणी दिता आमकां? म्हणजे आतां तूं कितें आहलें तुजें बरें, कितें आहा तुजे कडेन, एक सुबीत तुका एक तुमचे कोणें तुज्या मिस्टरान जावं कोणें भावान तुज्या भयणीन कोणी तुका एक बरी तुका भेट दिलेली आहा. आनी ती भेट तूं तूं म्हाका बरी दिसली सिस्टर, तुजी बरी बँगल्स आहा, हें करून आहा, बरी सोबीत आहा, हा बरी आहा सिस्टर, म्हाका दी. तूं दितेली ना? तूं कितें म्हणटली? म्हज्या भयणीन दिल्या, म्हज्या सासूबाईन दिल्या, ती मोगाच्या मनशांनी दिल्या. दॅट इज द सेम थिंग वी से टू आवर हेवनली फादर. Thank you, Father, that you have given your precious gift to me, precious things in my life, that I'm going to restore it with confessing with my mouth and believing in my heart and keep on praising and thanking you. Thank you, Jesus. Do we do this? The moment any problem, any issues come, big stone, व्हडले वज्याचो भार. आमकां कित्याक घेवंक जाय वज्याचो भार? आमकां वज्याचो भार दिलेलो आहा. कोणाक दिलेलो आहा? सांग हात वयर करात. प्रेज गॉड. दिलेलो आहा आमचो जेजू क्रिस्तान. सासका आमकां डिवायन एक्सचेंज केला. डिवायन एक्सचेंज. पयले सगळे पातकाचे फारीकपण, दुयेंसाचे फारीकपण, आमी रिजॉयस करूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय. आमी सदांकाल आसो दुसऱ्याकूय आमी बोगसूंक जाय, ताकाय आमी आशिर्वादीत करूंक जाय, ताचे पासून मागोंक जाय. सो जो कोण आमकां कितें सायडीकूय आहा, आतां हांवें खूब फावटी पळयलां म्हज्या जिवितान आमच्या शेजाऱ्याक सायडीक कोणूय केन्ना पयलीं आहलें म्हजें तशेंच आसतालें. म्हाजो जो दुस्मान आसलोलें बरें जालें, मरून आसलो कसलो मनीस जालें, आनीकूय पाडपड हें करून तें करून ताका श्राप सोडटालो. आनी तो मेळो श्राप कितें जातालो? 10 पटींनी कितें जावन मल्टिप्लाय जावन कोणाचेर? म्हजेरूय येतालो. आनी म्हाका खबर नासलें हें जाता म्हूण. आमी दुसऱ्याक कस कोत्ता, व्हेरी गूड, कस कोत्ता, व्हेरी गूड. कित्याक? म्हाका तेजें बरेंपण नाका पळोवपाचें. जेजून तशें केलां. आमी कितलें नाका जाल्लें केलां. आमी आमच्या भयणांक दुखयलां, आमी आमच्या मायपायक दुखयलां, आमी आमच्या मायचे कडसान आमी सोडून ताका पयस रावल्या. हें दुखोवन तरी आसतना आमचो इतलो मोगाळ स्वर्गीचो बाप तरी आमकां तो बक्षिलां आनी डिवायन एक्सचेंज करून ताचें सगळें जें आमकां बरेंपण आसलें तें आमकां दिलां. तरी आमी मानूंक तयार ना. कित्याक? आमचो हो स्वभाव हो जसो एक दुकर आसता न्ही, आमचो दुकराक पयला न्ही, ताका बरो नितो केलो आनी सुण्यांक 2 भशेचे आसता न्ही. सुण्याक नितो केलो जाल्यार सुण्याक बसलो जाल्यार तो बसता थिंगा. आनी पूण दुकराचो स्वभाव कितें आहा? तो मेवलो न्ही, ताका नितो सुद्दां केलो जाल्यार पोत्तून वचोन तो थिंगा ते कोणांत लावता. तशें आमचें नेचर जावंक उपकारना. दॅट इज अ ओल्ड नेचर, सीन नेचर. आमकां तें सगळें खुरसार खेळोवन जेजू क्रिस्तान आमकां नितीवणपण केलां, नितीवणपण जिवोवपाक दिलां, लांब जिवीक दिलां. आमी केन्ना कितें सांगता, कितें गो कशें जालें? शी म्हाका डॉक्टरान सारकें सांगलां, म्हाका नाका गो बाय, म्हाका कंटाळो आयलो, शी म्हाका वीट आयली जिवाची. कितें केन्ना मरणशें जालां म्हाका, शी कसलें कांय जायना. दोतोराक इतले पयशे वेता, कितें कोत्ता आयज दीस गेल्ले पावटी हें करून. आमी कितें कोत्ता? आमचेरूच आमी तो श्राप ओडून घेता. आमी आमच्या तोंडान सान दुसऱ्याकूय सांगता आनी ते उलयतात. मागीर ते जे आमी उतरां उलयता ते कितल्याक हें जावन आमचे हातून आमकां सो आमकां चड गरजेचें जें आमचें जेजू क्रिस्तान आमचे पासत कितें केलां खुरसार, ताचेर आमी नियाळ करपाचो, जेजू खुरसार पळोवपाचो सदांकाल. तुमकां तायण्यो येतल्यो, प्रॉब्लम्स येतले, इश्यूज येतले, कितें आमी कितें नितीवंत हे सारकें बरी जियेतल्यो म्हण ना. एवरी मुवमेंट, एवरी सेकेंड आमच्या जिवितान आसतल्योच आडमेळ्यो, आडकळ्यो, दुयेंसां, पिडा, कोण आमच्या आड येतल्यो, कोण आमची आड उलयतल्या, बरें उलयतल्या, वायटूय उलयतल्या. सो आमचेर निर्भर आसा. आतां आमकां देवाच्या उतरान जेजू क्रिस्तान शिकयलां, बक्षय ताका. तुजें आनी म्हजें कितें वयता? हें आमकां फुकट देणें दिलेलें आहा. तें फुकट देणें त्याच्या जिवितान तूं पेर, ताका तूं आशिर्वादीत कर. आनी पळय तुज्या जिवितान, म्हज्या जिवितान कशें आमी आमचे अनुभवतले पळय ते. आमी दुसऱ्यांक कस दिलो, आमी तांकां श्राप सोडटा आनी तो श्राप मागीर 10 पटींनी आमच्या जिवितान पोत्तून येता. आनी आमी म्हणटा म्हजो घोव असो कोत्ता, म्हज्या जिवितान बरें पडना, म्हाका पयसो ना, म्हजो बिजनस चलोना, हें चलोना, हें आमी रणगाणे गायता. वय हो ना? तें आमी बंद करूंक जाय. आमकां तें बंद केन्ना? जेजू क्रिस्तान खुरसार मरून सगलें तें बंद करून तें सगलें
2000 आनी प्लस आतां 24 वर्सां, बोनस 24 वर्सां आनी काम येतली आमकां खूब वर्सां, लांब जिवीत, ना सासणीक ना नास जायना पळय तसलें जिवीत, इटर्नल लायफ, केदीस सोमचें ना आनी केदीस पिड्यार जावचें ना. ताणें सांगलां हांव सदां काल आयज फाल्यां आनी सासणाच्या सासणां, आपूण सदां काल तोच जेजू. त्या टायमार जर 12 वर्साच्या पयलीं म्हजे कोणी हें केल्या जितली तुज्या जिवितांत तो जेजू ना. जण एकल्याचें जेजू तोच आसा, एकूच जेजूचें हें. सो आमकां कोण कांय करूं शकना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय वो ना. जेन्ना आमी आमच्या तोंडांसान बरीं उतरां उलयतले आनी दुसऱ्या बद्दल मोगान चलतले, जसो जेजून आमचो मोग केला तसो जर आमी तांकां भोगसून तांचो मोग करीत जाल्यार आमच्या जिवितांत ज्यो व्हड मिलाग्री, जें आमचें बरेपण, जें आमकां सासणीक जिवीत दिलेलें आहा, नितीवणपण दिलेलें आहा, तें सगलें आमी आमच्या जिवितांत आमी अनुभवतले. नाजाल्यार आमी श्रापाचें जिवीत, दुयेंसी, पिडा आनी रागान हे सगळे राग धरून रावले, सगळे नाश करून स्वता आमी जियेतले काळोखान. आमच्या जिवितांत उजवाड हो कांयच ना. जेजून आमकां इतलो उजवाड दिलेलो आहा. ताका लागून आयज आजकाल पयलीं जेनिसीस 1, 2 and 3 न्ही, ताणें सांगलां तें सगळें आसलें थिंगा, काळोख आसलो, सिकनस आसले, डिजीज आसले, इश्यूज आसले, सगळे प्रॉब्लम ताणें पळयले. पूण ताणें देवान कितें तें ताचेर फोकस करूंक ना. ताका खबर आसा न्ही ताका कितें जाय पळय तें ताणें उलयलें. तशेंच आमी आमच्या तोंडान जें आमकां जाय तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलोवन घेवंक जाय. तें सदां आमकां दिलेलें आहा, दितलो न्ही. आमी कितले कडेन आयकता आमकां देव दितलो. कितले फावट जेजू येतलो आतां पोत्तून. जेजू येवन आमकां 2000 वर्सां पयलीं सगलें दिलां, फुकटचें देण्यान आमकां भरलेलें आहा. आनी आमी पोत्तून देवा कडेन मागता, म्हाका दुयेंस म्हजें पीक बरो कर, म्हज्या घोवाक बरो कर, हें कर. पूण आमी आर्गां दिवपाक तयार ना. वी शूड कमांड दॅट स्पिरीट. आमकां दिला न्ही. सकाळीं भयणीन वाचलां मार्क 11:23-24 एंड 23-24, मार्क 11:23 and 24. 24 कितें सांगता वाच गो, मातशें घेवया पोत्तून. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. मार्क 11:23 and 24. पळोवया आमी कशें कितें आहा पळय तें. प्रेज गॉड. हांव आयलोलो घेवन दुसरें हें, पूण म्हाका पळयतोच मेन खंयसान खंय. इट इज हीज प्लॅन्स दॅट ही टूक मी टू वॉट ही वॉन्टेड, नॉट मी. प्रेज गॉड, थँक यू जीजस. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान आमी जे काळजान पळय, आमच्या काळजान कितें आहा पळय तें तोंडांसान आमच्या भायर सोदता. उगडास दवरात. जें आमच्या काळजान आमी कितें दवरता, मेळपण, बरेपण, जाल्यार मोग, राग जाय जाल्यार तेंच आमच्या तोंडांसान जेन्ना आमी रागान बसता, जेन्ना आमी रागान बसता, जो कोणा बद्दल कशें कितें करता तेंच आमच्या तोंडांसान भायर सोदता. सो आमी चतुरायेन आमी उतरां उलयता पळय तें चतूर रावंक जाय. देवान आमकां कितें सांगलां तेंच आमी उलोवंक जाय. तेचें उतर आमी आयकूंक जाय सदां काल. ताचें जें कितें आमी हांगासर आतां येता केन्ना ना केन्ना आमी स्क्रिप्चर्स येता, कितले 2-3 रिटेड एक स्क्रिप्चर घरा वसात, रातचे तुमी न्हिदोंक वेच्या टायमार एक स्क्रिप्चर्स घेयात, खिचो एक वा 2 स्क्रिप्चर घेयात, एक 5 ते 10 फावटी तुमी वाचात आनी पळयात. तुमी स्वता कितलें तुमच्या जिवितांत तुमी पळय कितलें बरेपण जें कितें तुमी अनुभवंक ना ताचें कितले पटींनी तुमी पळय तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभवतल्यात. जेन्ना आमी देवा कडेन वेळ सादता पळय तो आमकां टी व्ही फुडल्यान सगळो आमी वेळ सादता न्ही. वय ना आमी टी व्ही पळयता, हें करता, कितें पळयता, हें करून कितलीं वरांची वरां, 1 वर 2 वर कितें हें न्यूज तो न्यूज तें न्यूज आमकां टायम आसता. पूण देवाचें उतर तूं एक 5 फावटी खंयचो एक स्क्रिप्चर 5 ते 10 फावटी ताचेर कर आनी नियाळ कर. जेजू खुर्सार पळय ताची कुश्टावल्ली कूड सारकी, ताची सगळी रक्त बंबट जालेली कूड सारकी ताका तुज्या मुखार हाड आनी तो स्क्रिप्चर तुवें वाचलाय पळय ताचेर नियाळ कर. जेजून कितें आमचे पासत केलां, खुर्सार मरोन पळय ताचे सगळी कुडीनसान रगत व्हांवता, सगळीं ताची हाडां दिसतालीं, इतलीं ताचें रगत मांस सुद्दां उरबाडून काडलेलें, कांयच ताचे कुडीन नासलें. कित्याक आमकां लागून आमकां तें नितीवणपण दिवच्याक लागून ताणें आयज काल जें आसलेलें तें खुर्सार व्हरोन आपलें बरेपण सगळें ताचें सासणीक जिवीत नितीवणपण सगळें आमच्या भितर घालां तेणें. आनी तो कोश्टावल्लो जालो आमचे पासत. आमी ताका कितले फावटी कोश्टावता, वय ना. आमी दुसऱ्याक दुखयता, आमची उतरां बरीं आसतात, वायट आसता, कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमी भोगसूंक तयार ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमकां भोगसवणें कित्याक ना, आमी कित्याक भोगसवणें हें करना. म्हजें आहलें तें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स तुमकां शेअर करता. सो म्हजे भितर कितें आहलें, मेवसण आहली. हांव कितें करतालो, हांव म्हज्या ओन वील पावराचेर जेजूच कितें केलां खुर्सा तें पळयनासलो. जेजूचें कोश्टावल्ली कूड, जेजू इतलें ताचें रगत, कांट्याचो मुकूट घालून ताचें आख्खें रगत व्हांवतालें.
कुडीचे सगळे हे मांस ताचे उरबाडून काडलेले, सगळीं हाडां दिसतालीं. जेन्ना हांवें ताचेर नियाळ केलो आनी जेजून इतलें जर केलां जाल्यार आमी जर इल्ले हे कोण आमकां दुखयता ताका जर इल्ले हे एका हेतून जेजूच्या उद्देशी, जेजूच्या भावार्था उद्देशी आनी ताच्या पोदवे उद्देशी आमी तांकां बक्षिले जाल्यार कितें आमचें कितें वेता? आमकां तेणें फुकट देणे दिलेलें आहा तें फुकटचें. आमकां कांयच कश्ट करचें पडोंक ना. आमकां कश्ट करूंक ना, जावं आमी कितें खंय व्हडल्यो बांयो मारूंक ना, जावं आमी खंय हें करूंक ना, खंयच्यो खोणोंक वचोंक ना, जावं कितें करूंक वचोंक ना थिंगासर. तो कश्टवलो ताचे उद्देश ताणें न्हय आमकां सारकें काडून बेश्टें फुकट अशें तो आमच्या फुडल्यान वतलां. अहें सगळें आमकां जाय पळय तितलें आमच्या जिवितान ओतून दिलां. जशें झर व्हांवता न्ही, वयरसान झर येता आनी तो उदक आसता न्ही, कितलें सोबीत दिसता. आनी एक गटाराचें उदक पळयत जाल्यार कितें जाता? हां, दोन भाशेचें आसता न्ही, तेच भाशेचें. आमी विचार करूंक जाय आमकां तें जिवीत जाय, हें जिवीत पळयतलें. जेजून आमकां सगळें आमच्या जिवितान भोव मोलाचें, भोव व्हडतें जें ताचें आहलें तें सगळें आमच्या जिवितान आमकां दिलेलो आसा. ताचो पयले सुवातेर व्हड मोग आनी ताचो उजवाड जो आमचे भितर तो रावता. आनी ताणें आमकां इतलें आमचें जिवीत मोलादीक जिवीत आमचें दिलां, ताचें जिवीत आमकां दिलां. ताचेर आमी कितलें नियाळ करता? दोन एका उत्तर जर कोणें दिलें जाल्यार आमी कितें करता? टाकाटाक 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 न्ही, हय खटाखट 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 घालता तांकां मागीर उतरां न्ही. तोय झगडटा मागीर आमी झगडटा आनी सगळें बाचाबाच जावन कितें सगळें ताच्या जिवितान बरें पडना, म्हज्या जिवितान बरें पडना. आयल्ले पावटी तोय थिंगा दिसलो जाल्यार मागीर परतून ताका कितें कितें म्हणप, तोमणें मारप. सिस्टर म्हाका सांग, आमी जेजू कितलें दुखयलां. जेजू जावन जेजू सगळें आमचे भितर आसा, वय ना पळयत वचमा आहा. तुजे भयण, तुजो भाव, तुजो मांव, तुजो कोण आनी कोण, तांकां आमी दुखयलां वो ना? वय दुखयता न्ही. तांचे भितर जो जेजू आहा जाल्यार तो दुखोवचो ना? हां, आमी सजमोंक जाय. जेजून खुर्सार मरोन आमकां कितलें आमचें हें ताणें आमकां नितीवनपण दिलेलें हें जिवीत आयज आमी जियेता ताचे कृपे उद्देशी. आनी ती कृपा आमकां ताणें इतली दिलेली आहा. ही कृपा आमकां कांयच न्ही, आमकां ही जियोवपाक ही कृपा कांयच न्ही. ताचें सगळें ताणें खुर्सार खिडोवन इतलें ताणें ताका मारलो, ताका नाडलो, ताचे खुंटो मारल्यो, ताचे चाबूक मारले. इतलें जर दूख तो आमचे पासून तोंड बंद करून सोंसता जाल्यार आमकां सोंसपाक कितें जाता ताका भोगसुपाक? वय वा ना? प्रेज गॉड. सो आमी आतां आमचें न्ही पूण जेजून केला अहें आमी विचार करूंक जाय. जेजून खुर्सार पळय इतलें आमचें कश्ट गेलें आनी हो म्हाका दुखयता, तो नको जावन दुखयता. सो हांव ह्या भावाक बक्षिता. जशें जेजू तुवें म्हाका बक्षिलाय तसोच हांव ह्या म्हज्या भावाक बक्षिता. तो नको, तो बरो मनीस जो ताचे भितर जो म्हेव आत्मो आहा, गायीचो आत्मो जावं मेवसाणीचो आत्मो आहा, ताका हुकूम घालता ह्याच खिणाक तुज्या पोदवे उद्देशी की त्या भावाच्या जिवितांचा नाश जावन तो खोल दर्यान पडोन हो भाव सासरीक जिवीत नितीवनपणाचें जिवीत जियेता जें तुवें ताका दिलेलें आहा. आनी आयज सान तो तें तुजें जिवीत जियेता. केदीच तो कसलेंच वायट उतर आपल्या तोंडांसान हाडचो ना, केदीच कोणाक दुखयचो ना. तेच भाशेन हांवूय ताका ताचो मोग कोत्ता जसो तुवें म्हजो मोग केलाय. जो कोणूय आसूं हें अशें आमचें मागणें आसूंक जाय. आमी कितें कोत्ता सॉरी इट इज नॉट यो, दॅट वॉज मायंड दीस थिंग. म्हजें हांवें जिवितान म्हजें अनुभवलां पळय तें हांव कोत्तालो तोच मागणें कोत्तालो, सगळें कोत्तालो. मागीर ताका तो दिसलो की ना गिरण खंय न्ही सांगलें तुका हांवें. गिरणीचो बेल्ट पळयलाय न्ही, वयरसान मसालो वतलो टांग 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 2-3 सेकंडां भितर आमचो मसालो तो कोणून जाता. आनी आमच्या मागीर तें म्हणून टाका 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 सगळें येता. देवाचें उतर तुका आगोट लागता. अरे सकाळीं कितें शिकलेलें, खंयचो स्क्रिप्चर आहा तिलें आतां नियाळ करपाक हें करपाक. हें म्हजें जिवीत जाल्लेलें पयलींचें. आतां तूं म्हाका सांग, पळयत वचल्यार म्हाका रोखडोच शिकयता. जेन्ना हांव पळयत आत्म्या कडेन म्हजें सगळें देणें काडटा आनी म्हजें पळयत आत्म्याक सांगता हांव, पळयत आत्म्या तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो सगलो, तूं म्हाका सगळें शिकयताय आनी तुजे उद्देशी हांव आयज जियेतां. जेजू हांव तुजे उद्देशी जियेतां आनी तूं म्हजे भितर जियेताय. आयज तुजे उद्देशी म्हाका जें शिकयलाय तें हांव सगळें संवसाराक वचून हांव परगट्टा. म्हजे उद्देशी न्ही, तुजे उद्देशी. आमी सदां म्हणूंक जाय जेजू तुजे उद्देशी, तुजे पोदवे उद्देशी, तुज्या बळान हांव जियेतां, तुज्या ताकतीन शक्तीन हांव जियेतां. तुजे पवित्र आत्म्यान तुजो पवित्र आत्मो म्हाका सगळें शिकयता. तूं म्हजे भितर पवित्र आत्म्या उद्देशी रावन तूं सदां काल म्हजे बराबर आसाय. आनी तूं तुज्या बापाच्या उज्याक बसोन सदां काल म्हजे पासून तूं सगळें मागताय आनी सगळें जें आहा तें म्हजे पासून तूं म्हाका जेन्ना भावार्थान मागणें करता, भावार्थान हांव दुसऱ्याक भोगसवणें दिता, त्या उद्देशी तूं म्हज्या जिवितांत सगळें जें म्हजें आसा तें म्हाका फावो कोत्ताय म्हूण तुका हांव 1:30 वाजता आर्गां दिता वाकाणटा. आमचीं उतरां खंय आसतात? ताचें पाट जालें जावं, म्हाका कित्याक पडलां? तो म्हजो देवर म्हाका बरो करिना, म्हाका कित्याक पडलां? नण्णेन कितें म्हणलें, ताणें म्हाका न्हू न्हू जाल्लें उतरां दिलेलें. तें काळ पडलां, ताका एक्सिडंट जालो, मातशें लागलां ताका.
लागो आनी सारकें मोडोन पडो, ही उतरां आसतात आमची, वय वना. हां, पूण आमच्या बोगसवण्याचें कांयच हें जेजून कित्याक बोगशिलें आमकां? आमी ताका इतले दुखयले, जण एकल्याक दुखयता आमी, आतांच न्ही, सदांकाल पयलीं सावनूच. आयज काल न्ही, आदी आमी जल्मले तेन्ना, जल्मल्या उपरांत देखून जेन्ना आमी सजमत आयली तेन्ना सावन आमी दुखयत आसता, कोणाक कितें कोत्ता तेन्ना आमचो जेजू आमकां बक्षिना? ताणें बक्षिता, तो तेन्नाय बक्षिता आनी सदांकाल ताणें बक्षून दवरलेलें आहा. आमकां ताणें नितिवंतपणाचें जिवीत दिलां, आमकां ताणें कुरपेन भरलेली आहा आपली, ताची येदी व्हडली कृपा, हें फुकटचें देणें. आनी आमी ताका कित्याक कस करपाक म्हाका तें देणें दिलेलें आहा की दुसऱ्याक आशिर्वाद करपाक. कितलें आसूं, आमी जर देवाच्या उतरान आसा, आमी जर आतां देव आमी जेजूची वळख आमकां मेवल्या जाल्यार कितलो आमचो कितलोय तो दुस्मान आसो, आमकां कितें मेळ सुद्दां केलें आसो, मारलो आसो, दुखयलो आसो, हें केलेलें आसो, हांव येतलो ताका गूड मॉर्निंग म्हणटलो, प्रेज गॉड ब्रदर, गूड मॉर्निंग, तुका देवान आशिर्वादीत केला. तूं मागणें कर ताचे पासत. देवा जेजू तुवें ताका मागलाय, तुवें ताका वेंचून काडलाय, आनी जो ताचे भितर जो मेवत्म आहा ताका हांव ह्याच वेळार तुज्या पोदवेन आनी तुज्या बळान सत मानता आनी हुकूम घालता. जें कितें हांवें उलयलां तें त्या मेळ्या वतम्यान मानूंक जाय आनी त्या खोल दर्यान वचून पडोंक जाय ह्याच वेळार. आनी त्या भावाक ह्या वेळार सुटका फावो जाली, हांव तुका 1:30 वाजता अर्घा दिता वाकाणटा. ते म्हजे नोंदणीक ह्याच वेळार सुटका फावो जाली, तुका 1:30 वाजता अर्घा दिता वाकाणटा. म्हज्या सासूपायक, म्हजें कोणूय आसूं, ही आमची उतरां जावंक जाय, ही आमची देवाच्या उतराचे उतरा प्रमाणे जी आमची आशिर्वाद आमकां 10, 40, 60, 80, 100 पटींनी जे आमकां मल्टिप्लाय जावन आमच्या जिवितान येता पळय ती. नाजाल्यार ब्लॉकिंग, आमी कस करप, आमची ब्लेसिंग आमीच ब्लॉक करून उडोवप. जेजू ते सायडीन आहा, आमी हे सायडीन आहा, आमी श्रापान जियेता. जेजूचें आमकां बरेंपण नितिवंतपण ना. कित्याक? आमी आमच्या तोंडांनी कोत्ता न्ही सगलें, आमी सगलें आमच्या विचारांनी कोत्ता, आमी काळजांसान कोत्ता, बोगसवण्या उद्देशी जियेता ना. जेजू आमचे पासत सारको त्या खुर्सार मरोन सगलें ताणें आपलें सगलें काडून आमचे भितर दिलें. कित्याक? ताका कितें ही मौजे गायल्लो जेजू ना. आमचे कडेन मातशे पयशे आसले जाल्यार आमी हांवें बरी ती गाडी घेतल्या मरे निक्सॉन, बरी इलेक्ट्रीक गाडी, ताचे कडेन ती 2 व्हिलर आहा रे बाणशिरें, पळय म्हजे कडेन कसली गाडी घेतली. आमी एकामेकाक कंपेरींग, दॅट इज स्पिरीट ऑफ कंपेरिजन, दॅट इज इवल स्पिरीट. यू शूड नेवर कंपेर, यू शूड प्रे फॉर दॅट पर्सन. इट इज नॉट दॅट म्हजे कडेन पयसो आहा, तो गरीब आसा, तेका हें आसा, ना ना ना. द डे वील कम, ही विल ऑल्सो बिकम, गॉड हॅज ऑलरेडी रेज्ड हिम फ्रॉम दॅट पॉवर्टी. वी शूड प्रे फॉर हिम. वी शूड नेवर कर्स. माय कर्स कॅन डिस्ट्रॉय समवन्स लायफ, माय वर्ड्स कॅन डिस्ट्रॉय समवन लायफ. म्हजी उतरां जी देवाच्या उतराच्या आड ती कोणाचो नाश करूं शकता, वा कोणाक तरी कोणाक जिवितूय दिवं शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया. हांव जी उतरां उलयतलो ती बरी उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवीत दिवपी की दुसऱ्याचें जिवीत पाड करपी वा दुसऱ्याचें विबाड करपी, तें आमी सदांकाल नियाळ करूंक जाय हिंगासान न्ही, काळजांसान पळयत वतम्याचे उद्देशी. तेन्नाच सिस्टर तूं आतां सांगतालें न्ही कशें हें करपाचें. सो यू अंडरस्टूड नाव नो वॉट वी हॅव टू डू. So we have to meditate, only focus and forgive that person, not with your own willpower. Curse that spirit from that person. Lord, I thank you that he has hurt me, but I don't keep anything in my heart. The way you have loved me, same love. I'm blessing that person. And I'm blessing that person, and that whatever the evil spirit has already destroyed from his body, and he's become a new creation. You have anointed him. He's a child of the Most High God. These words we keep on speaking. Yeah. Then you'll experience what I'm experiencing now, what I'm going through. The life in abundance life, the eternal life I'm living, the righteous life, joy, peace, happiness, everything is inside of me. And every day I'm experiencing the goodness of God. देवाचें हाजीरपण, देवाचें बरेपण हांव सदांकाल म्हज्या जिवितान कोत्ता. जेन्ना तूं हिंगासर तुज्या काळजांचें पवित्रत्व आमचे भितर आसा, ताचे उद्देशी कोणाचेच बद्दल कांयच वायट विचार केन्नाच कसलेच वायट न्ही, राग न्ही, कसलें कोणाचें दुसऱ्याचें पाड न्ही, केन्नाच हें कोन्नाय. तो पासून तुज्या जिवितान तूं सासणीक जिवीत जियेतलें वायट नासतना. जेन्ना तूं वायट करतलें तेन्ना कितें जालें, थिंगासर आमी देवा कडच्यान आमी पयस वेता. देवाचें आनी आमचो संबंद, ताची सोयरीगत जी आमची तुटली की आमी इफेरनान, 100% इफेरनान. केदीच आमी वयर सरोक पावचे ना.
जो पासून आमी जेजून आमकां मोग दिलेलो आसा त्या मोगा उद्देशी जेन्ना आमी चलची ना, तो मोग आमी दुसऱ्याच्या जिवितान फाकोवची ना, ताका आमी आशिर्वादीत करची ना, तोच मोग ताच्या जिवितान आमी दाखोवची ना, आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावची ना, तो पासून आमच्या जिवितान आमी कांयच अनुभव पावचे ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें आतां आमी सदां काल नियाळ करूंक जाय. आमी सदां काल देवाच्या उतराचेर नियाळ करून देवाचें उतर सदां काल आमी कंटिन्यू दवरूंक जाय. नाजाल्यार तुमचे कडेन आतां स्पिकर आसता, कितले आसता, आमचे कोण भायर आसता आमी स्पिकर दवरता न्ही, ब्लुटूथ हेडफोन हेचेर करून कनेक्ट कर ताका आनी चालू करून दवर थिंगा व्हडलें आयकून. लेट इट बी हुएवर वॉन्ट्स ऑटोमॅटीक दॅट वर्ड वील टच दॅट पर्सन. होली स्पिरीट वील लीड हिम, होली स्पिरीट वील गायड हिम, ही वील डू एवरीथींग इन हीज लायफ. प्रेज गॉड, हालेलुया. ते मार्क 11:23 कंटिन्यू कर. प्रेज द लॉर्ड. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटत तें तशेंच जातलें म्हणून भावार्थ दवरून ह्या दोंगरा कडेन तूं उलयशीत, हांगासरलो ऊठ आनी त्या खोल दर्यान वचून पड. तें ताचें सवें घडटलें. प्रेज द लॉर्ड. कितें घडटलें? जें आमी कितें उलयता तें आतां दोंगरा कडेन जावं कितें आमच्या त्या दुयेंसा कडेन पिडे कडेन जेन्ना आमी ताचे कडेन उलयताले हांव मुळा सकट उपट, जशें जेजू क्रिस्तान आमचें जें आहलें न्ही, आमकां आहलें न्ही, ताणें तें मुळा सकट उपटून व्हेलां दिसता सगलें. भाव भयणांनी ताणें मुळा सकट उपडलां आनी त्या खुर्सार व्हरोन आमकां नितीवंतपण जिवीत दिलां, नितीवंत जिवन दिलेलें आहा. त्याच भशेन हो स्क्रिप्चर सांगता आमकां जेन्ना आमकां केन्नाय प्रॉब्लेम येतले, आतां तुमकां हांवें सांगलां न्ही, आमकां आडमळे येतल्योच, दुयेंस पिडा येतल्योच, कसलें कोण ना कोण आमचे आड येतले, आड उलयतले. सो आमी कितें करूंक जाय? आमी तो मनीस बरो, सगळीं मनशां नितीवंत मनशां, कोण वायट न्ही, फकत जो आमचे भितर जो मेवो आत्मो आहा तो आमकां कितें करता? नाश करता, पाड करता. ताचे उद्देशी आमी आयज काल पाड जिवीत जियेता. ताचे उद्देशी वायट आत्म्या उद्देशी, मेया आत्म्या उद्देशी राग जावं कसले कोणा बद्दल तूं वायट विचारतें, जेन्ना तूं भावार्थ दोत्ता आनी ताचे उद्देशी त्या दोंगरा कडेन उलयता, आतां सांगलें न्ही हांवें, कितें प्रॉब्लम येवं, कितें येवं, कीप ऑन प्रेजिंग एंड थँकींग गॉड आनी स्पीक टू दॅट मावंटन, स्पीक टू दॅट सिकनस, इन्फर्मिटी, ट्रबल, डिजीजीस. यू स्पीक with wholeheartedly by trusting in the Lord, and what you have said has already come to pass. You can see सीन इज टेम्पररी. दिसता तें थोड्या वेळा पुरतें आनी जें दिसना पळय तें इटर्नल, सासनीक, केन्नाच नाश ना जायना पळय तसलें. आमी नितीवंत न्ही, जेजून आमकां नितीवंतपण जिवीत दिलेलें आहा. ताचे उद्देशी आयज आमी सगळें जियेता. सगळें तेणेन आमकां केलां पळय तें आमकां दिलेलें आहा, फुकट देणें, तें आमी घेवन आयज तुका म्हाका सगळें ओपून दिलेलें आसा. तुका कांय करपाचें ना, फकत तूं मागणें करपाचें, आर्गां दिवपाचीं, दिन वाचपाचें, हें काम करपाचें आनी तें तुजें आहा तें तुजे वटेन घेवपाचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमकां सगळीं दिलेलीं आहा न्ही. आमच्या आतां एक बँकान तुज्या एक डॅडीन, म्हज्या डॅडीन, आमच्या कोणाच्या डॅडीन आमच्या बँकान जायते दुडू दवरलेले आहा आनी ताची सगळी चाई आनी सगळें तुजे कडेन ताचें की पासवर्ड कितें सगळें तुजे कडेन दिलेलें आहा. आतां तूं येता आनी तुजो डॅडी आहा घरा कडेन, मामी आहा, डॅडी म्हाका एक 4 लाख दी रे, म्हाका गरज आहा. एकावंटान ताणें ऑलरेडी तुज्या घाल्लेली आहा, परतून तुका ताचे कडेन भीक मागपाची गरज आहा, दी करपाची गरज आहा. कितें करपाचें? तुजो अधिकार, तुजो जल्माचो अधिकार तूं घेवन वचोन तें लॉकर उगडपाचें, तुजें भांगर दवरलां तें चॅक करपाचें, तुजे बँकीचो कितें अकावंट आसा ताचेर वचपाची, सायन मारपाचें, तुका जाय तितलें काडपाचें. तुजो डॅडी दिवचो ना तुका परतून. तेच भाशेन आमच्या सर्गीच्या बापान जें आमकां ताचें आसा पळय तें सगलें देवाच्या उतरान ताचो ग्रेस, ताची महिमा, ताचें सगलें नितीवंतपण सगलें 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 आमच्या जिवितांत ताणें फुकट ओपून दिलेलें आहा. आमकां आगोड जाता न्ही तें मानपाक. तायण्यो आयल्यो कितें आतां, डॉक्टरान रिपोर्ट दिला, आतां कितें कहें कितें जातलें, म्हजो चेडो शिकोना ती कितें जातली, ताचो चेडो बरो शिकता, कितें करपाचें, म्हजें चेडूं आतां थिंगासर कोणा कडेन तर फ्रेंडा वांगडा भोंवता, आयकना. आमी कितें करता? दिसता ताचेर फोकस करता, वयना. आमकां ताचेर ताका गरज करपाची ना. ताचे भितर
म्हजें चेडूं तुजें चेडूं गो सगलीं नितीवंतपणान जियेल्लीं. तांचे भितर जें हट्टीपणां आसता जावं कसलो मेवत तांकां हें करून तांकां समजना आमच्या उतरा उद्देशी एकट्याच्या मागण्या उद्देशी तूं सोत भावार्थान मागणें कर आनी सोत मान की ताका सुटका फावो जाली. ताका तो घालून तो हुकूम तो उलय त्या दोंगरा कडेन आयकोना त्या दोंगरा कडेन ते मस्ती कोत्ता कितें आहा ताचे भितर जो मेवत्म आहा त्या मेवत्म्याक हांव तुज्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या पदवेन म्हण आनी बोडान हांव ताका हुकूम घालतां आनी जें कितें हांवें उलयलें तें भावार्था उद्देशी म्हज्या जिवितान आनी म्हज्या चेडवाच्या जिवितान घडोवन आयलें, म्हज्या चेड्याच्या जिवितान घडोवन आयलें आनी दीण वाजता हांकां वाखाणटा तुका वाखाणी तुका जेजू. आमकां ताचेर फोकस करपाचें ना, सोड तें सगलें नाश जावन गेलें कांय खिणांनी 1-2-3 दिसांनी डिपेंड्स ऑन युअर फेथ. तूं कहें भावार्थान ती उतरां उलयत रावताय कंटिन्यू कोत्ताय त्या प्रमाणे 24 वरां भितर रिपोर्ट चेंज जावंक शकता 100%. एक पाट आमी गेलेले हिंगासर, हांव गेलेलो हिंगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा आनी ताका कितें डॉक्टरान सांगलें ताका कितें तरी स्टेन आयलेलें ताका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून हिंगासर. तो पडलेलो आनी ताका ऑपरेशन जायत नाजाल्यार तूं ऑपरेशन करून तूं गॅरंटी ना की तूं चलतलोय म्हणून म्हाका चलतलोय अशें ना, हांव गॅरंटी ना कितें तुका हें करपाचें वा तूं खुर्चेरूय हें करून. सो म्हाका एकल्या म्हाज्या फ्रेंडान सांगलें आनी हांव ताका थिंगासर गेलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी ताचे कडेन गेलो थिंगासर दनपारां ताका मागणें केलें आनी ताका देवाचें उतर शिकयलें आनी तो पयलो हें जालो सारको सयर भयर कहो तूं कितें सांगता आमी सगळें जाणा हें जालें. हांवें म्हणलें ब्रदर हांवें ताका मागणें केलें आनी ताका हुकूम घालो जो उचामळाचो आत्मो आनी ना आयकपाचो आत्म्याक मेळ्या आत्म्याक हे कुडींसान कसलोच अधिकार ना. अशें मार तुका ही कूड न्ही, ही जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, ह्या भावाची कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव तुका हुकूम घालता ह्याच वेळार ह्याच खिणाक जो कितें तुका डिस्टर्बन्स जाता त्या ओत्म्याक मेळ्या ओत्म्याक ह्याच खिणाक आत्तांच्या आत्तां हुकूम घालता तूं वस हिंगासलो कडसर आनी त्या खोल दर्यान वचून पड. आर्गा तुका जेजू. Thank you, Jesus, that you have already heard my prayer. What I have said has already come to pass in this brother's life, and this brother is completely set free. आनी ताका उतर शेअर करूं काय आफ्टर 5-10 मिनिट्स तो सारको काम पयलो सारको उचामोड जालो कितें 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 ओहो येवशिल्ल्यान तेवशिल्ल्यान मागीर सारको हें जालो. एक अर्दें वत ताका म्हज्या उद्देशी पळयता आत्म्या उद्देशी पळयता आत्मो ताचे कडेन उलोवंक लागलो, नॉट मी सॉरी, पळयता आत्मो म्हज्या तोंडान सान ताचे कडेन उलोवंक लागलो. ताची आनी देवाची भासाभास जावंक लागली. ताका समज आयलो पळयता आत्म्यान म्हजो पळयता आत्मो आनी ताचो पळयता आत्मो एक जालो. तो मेवप आत्मो आसलो पळय तो त्या कुडीसान नाश जालो, पयस गेलो. केन्ना जेन्ना आमी भावार्थान खंयचेय कोणाचेर जेन्ना आमी वेता आनी ताचे कडेन मागणें कोत्ता आनी ताका विस्वास दवरता विथ फेथ दॅट पर्सन हॅज ऑलरेडी सेट फ्री. आनी ताका सांगलेलें अशें सांगलेलें न्ही, हांवें म्हणलें तूं इतलेंच म्हण आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. तूं खुर्सार खिळोवन सगळें जें म्हजें कितें दुयेंस आहा ही कसली कितें पिडा आहा ती तुवें खुर्सार खिळयलाय आनी तुवें तुजें म्हाका तुजें बरेंपण सगळें जें तुजें आसलें पळय तें तुवें फुकट देणें म्हाका दिलेलें आहा. नितीवंत जिवंत हांव जियेतां आयज तुजे उद्देशी आनी तूं म्हजे भितर जियेताय. आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. 24 म्हणीत राव म्हणलें हां बंद कोन्न नाका म्हणलें. मागीर ताची भयण आसली थिंगासर आनी ताची कोण तरी माय वो कोण तरी आसली. सो तांच्यांनी तें बरेंपण आयकलें. तांकांय तें पळयता आत्म्यान तांकांय घेरून घेतलें न्ही भितर आपल्या आशिर्वाद ताच्या हाचेर आसऱ्यान ओडून हाडलें ताका न्ही आनी तांचे जे विचार आसले ताका तो पयस केले. मेव आत्म्याक पयस गेलो आनी कितें जालें तांचें बरेंपण नितीवंतपणाचें जेजूचें बरेंपण आनी जेजूचें शुभ वार्ता तांच्यांनी आयकलें. ताणें आयकलें आनी त्या जेजूक आपणयलो भितर घेतलें आनी ताणें विचार बदलिले आनी ती आपल्या तोंडान ती उतरां उलयत रावलीं. आनी विदीन 24 hours दुसऱ्या दिसा हांव सांजचो गेल्लो. दुसऱ्या दिसा ताणें म्हाका 2:30 सुमार फोन केलो आनी डॉक्टरान सांगलें ही ताका दॅट विदीन 24 hours कितें ताणें भावार्थान म्हणीत रावली. तेगाय जाणा ती तेगाय जाणा म्हणून ते रावलीं. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हजो भाव बरो जालो. आर्गा तुका जेजू म्हजो चेडो सगल्या वायटांसान कसल्याच मेवत्म्यांसान कसल्याच दुयेंसांसान पिडेंसान कितें ताच्या भितर आसा तें तुवें खुर्सार खिळयलाय आनी म्हजो चेडो एकदम बरो जालो. सगळ्यांच वायटांसान दुयेंस पिडेंसान तो सुटका फावो जाली. आनी विदीन 24 hours जालो 2:30 सुमार ताणें ताच्या भयणीन फोन केलो. ब्रदर प्रेज गॉड. ब्रदर म्हणूंक लागलें ब्रदर तुका चड थँक्यू तुका चड थँक्यू. हांवें म्हणलें पळय सिस्टर आयकोन घे म्हजें आमकां म्हणलें तुवें थँक्यू म्हणपाची गरज ना. तूं फकत आर्गां दीत राव. आमी कोणूच न्ही आमकां कोणाच्या उद्देशी तरी पळयत आत्म्या उद्देशी तुका जाणवाय मेवली आनी ते जाणवायेन देवाच्या उतरा उद्देशी जें कितें बरेंपण आसलें तें बरेंपण तूं अनुभवलंय. जेजूचें हाजीरपण तुवें अनुभवलंय. ताचें नितीवंतपण तुजें खरें कितें पळय तें तुवें सजमोवन घेतलें आनी तुवें तुजीं उतरां बदललीं तुजे विचार बदलले आनी तूं भावार्थान ती उतरां उलयली. तुज्या भावार्था उद्देशी तुजो भाव बरो जालो. हांव न्ही म्हणलें हांव कोणूच न्ही. आय एम लायक यू.
तूं आनी हांव एक सारको म्हणलें आमी, पूण तो पळयत मग जेजूक आर्गां दी आनी पळय म्हणलें तुज्या जिवितान आनी खूब मिलाग्री पळयतले म्हणलें तुमी. येतले कांय दिसा भितर म्हणलें तूं स्वता सांगतलें म्हणलें हय हय आमच्या जिवितान कितें कितें आडमेळ्यो आसल्यो, कितें कितें आमी हें उतरां उलयलीं, देवाक आर्गां दीत रावलीं, आमच्या जिवितान आमी कितलें नितीवनपण भोगता, आयज बरेंपण भोगता, जेजूचें हाजीरपण भोगता, जेजूचें बरेंपण भोगता, ताची कृपा सगली आमच्या जिवितान आमकां मेवलेली आहा. ते कृपे उद्देशी आमी आयज बलवंत शक्तिवंत सगलें आमकां जेजून वयर उबारलेली आसा ही आमकां जाणवायना म्हण जाणवाय नासली. पूण जेन्ना देवाचें उतर आमकां सजमलें ताचे उद्देशी आमकां सगलें सुटका फावो जावन आयज आमी बरें जिवीत जियेता म्हूण तुमी स्वता सांगतल्यात. केन्नाय कोत्ता फोन ती आतां हा बरें आहा ब्रदर, आनी आतां तो ताका डॉक्टरान सांगलेलें न्ही हें रिपोर्ट विदीन 24 चेंज जालो आनी ताका आतां ऑपरेशन करपाची कांय गरज ना. ताची हाडां आसलीं ते 8 दीस ताका कितें दवरलें हें करून आनी मागीर ताका घरा डिस्चार्ज दिवन आतां तो गाडी मोटरसायकल आतां जाले 3-4 म्हयने 4-5 म्हयने जाले आतां तो गाडी मोटरसायकल चलयता. ताणें सांगलें डॉक्टरान तुका खंयच तूं वयचंय ना, हालचंय ना, थिंगासर हें बसतलो एके कडेन. हांवें ताका सांगलें ही तुजी जागो न्ही म्हणलें, ती जेजू क्रिस्तान जागो घेतला म्हणलें तो बसपाचो आनी हें करपाचो. हें तर खुर्सार खिडोवन म्हणलें ताणें आमकां म्हणलें सस्नीक जिवीत दिलेलें आहा. ताणें म्हणलें नितीवनपण आमकां मनशांक नितीवनपण जिवीत दिलेलें आहा. ताचे उद्देशी आयज जिवेता. जेन्ना तूं तुजे विचार बदलतलोय आनी ताका आर्गां दीत रावतलोय त्याच खिणाक तूं ती मोहिमा जेजूची मोहिमा तुज्या जिवितान तुवें पळयतलोय. आनी खरी जाली विदीन 24 hours ताचो रिपोर्ट चेंज जालो. म्हजोय रिपोर्ट तोच जालो न्ही. हांवें कितलीं वर्सां कितें कितें कोत्तालो म्हाका सगलें. आयज हांव एक 10-11 वर्सां जालीं एक टॅबलेट न्ही कांय हें नासतना म्हाका गेले 2 वर्सां फाटीं डेंगू जालेलो. डेंगू जाणय न्ही, जोर येतालो, आंग फोडटालो म्हाका, हें सारकें तकली वयर धरना कितें. तरी आसतना न्हिदोंक ना हांव खंय वेतालो, भोंवपाक वेतालो, खंय वेतालो हें करून. तोच येतालो मागीर रातचो येतालो, बुटली मारतालो, न्हिदतालो. जोर येतालो, आंग फोडटालें, हें जातालें. आनी म्हाका पळय दोतोर सांगता कितें आमचो सॉरी देव सर सांगता कितें ना तूं जाणय न्ही हांव कांय वर्सां पयलीं फार्मसीन काम केलां हांवें 1-2 वर्सां आनी म्हाका खबर आहा न्ही टॅबलेट कितें 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 थोडी थोडी टॅबलेटी जाणा हें करून खंयच्या हाका खंयच्या दुयेंसाक कितें कितें तें. सो आनी तो म्हाका सयतान दाखयता चल चल थिंगासर 3 फावटी म्हाका थिंगासर हाचे कडेन येलो खंय फार्मसी कडेन आनी हांव गिफ्ट ऑफ टांग यूज करीत आसलो. आय वॉज प्रेयींग इन टांग्स. चालूच आसलें. मागीर कितें केलें हें म्हणूंक लागलें मागीर पोपायचें पान आहा न्ही सो हें म्हणूंक लागलें तें घे म्हणूंक लागलें. आनी ताणें सांगलें हें जेजू तुजें रगत आनी मांस, हें रगत आनी मांस हाचेर तुजेर विस्वास दवरता आनी तुज्या बळान आनी तुजे ताकतीन आनी तुजेर विस्वास दवरून हांव हें पियेता. हें वखद म्हण पियेना पूण तुजें रगत आनी मांस जें म्हजे भितर वेता आनी तुजें रगत आनी मांस आपलें काम करता. आनी जें कितें आहा तें तुवें 2024 वर्सां पयलीं म्हाका सगळे वायटांसून सुटका फावो केलें. तीच म्हजे भितर तोच आशिर्वाद तें सगलें तुजें मोहिमा म्हजे भितर आहा, ती मिलाग म्हजे भितर आहा, ती हांवें म्हज्या जिवितान घडोवन आयली. तुका आर्गां दिलें आनी 3 दिसांनी टाटाक. आनी कितले दीस आमचे ताचे पयलो 4 दीस पयलो आमचो एक कोण सोयरो आयलोलो आनी ताकाय तशेंच जाल्लें. जोर येतालो तो बेडीर आसलो. तो डॉक्टरा कडेन गेलो, टॅबलेटां घेतली पूण हांवें एक टॅबलेट घेवंक ना. हांव प्रेयींग इन टांग्स फकत तें ब्लेस केलें हाचें आनी 2 दीस आनी 3ऱ्या दिसा सावन फटाफट कांयच ना. आयज देखून काल पोर म्हाका तशेंच जातालें. आवय सारकें तशें सेम थींग हांवें प्रेयींग टांग्स करून 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 आयज देखून हिंगासर आतां बसलोलो थिंगा सकाळीं तकली तेकोन हांव गिफ्ट ऑफ टांग यूज करीत आसलो थिंगासर. म्हाका जोडटालें आतां हिंगासर हें करून जसो हांवें प्रिचींग करतलो म्हूण आयलो तें सगलें गेलें म्हजें सान. पाटीन वोंवतालें सारकें सणसणें मारतालें पाटीन, तकली फोडटाली, शिंको येताले, नाक व्हांवतालें, नाक देखून बंद जालें. कितलो प्रेयींग टांग्स. कित्याक जेन्ना आमी स्थिर रावता जेजू क्रिस्तान कितें केलां खुर्साचेर मरोन ताचें नितीवनपण आमकां दिलेलें आहा तेंच आमकां पुरो. ताची कृपा आमकां बरी. फकत आमी आमच्या भावार्था उद्देशी जी कृपा दिलेली आसा आमच्या भावार्थान आमच्या कुरण्यांत घालून जें आमी कितें आहा तें उलयता तें आमकां मेवलें म्हणून आमी स्वत मानूंक जाय. जें म्हज्या भावार्था उद्देशी न्ही कोणाच्या म्हजो भावार्थ जेजूचो भावार्थ आनी कृपा सगलें म्हाका तातूंत एक सगलें तें कृपे उद्देश सगलें दिलेलें आहा. फकत म्हजो भावार्थ आतां म्हाका दिलेलो आहा भावार्थ जेजू क्रिस्तान तो भावार्थ हांवें म्हज्या कुरण्यांत घालून तो जें जिवितान म्हज्या घडोवन आयलो म्हज्या भुरग्यांच्या म्हज्या सगल्या फॅमिलीच्या सगल्यांच्या जिवितान घडोवन आयलो म्हूण तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा. ही वाखाणणी आमकां जावंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. नाजाल्यार व्हडली हें करून आमी कितें बरें बंगले बांदतले हें करतले तितून रावतले. हांवें पळयलां कितले जाण व्हड रावता पयशेकार आसा हे आसा ते आसा आयज काल खंय जियेतात. टॅबलेटी येदें बॉक्सां भरलेलीं आहा. मिनटाक टॅबलेटी जायनासतना जायना.
कित्याक तांकां देवाच्या उतराची जाणवा येना. तांकांय गरज आहा, ताचे पासत आमी मागोंक जाय. सगल्या पासत कोणूय आसूं, ह्या संवसारान दिसता दिसना ताचे पासत कोण कसले पिडेस्तान आहात, सदांच आमचे पासत न्ही. वी शूड नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड ऑर सेल्फीश. वी शूड ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स. दुसऱ्या पासत आमी सदांकाल तांकां आशिर्वादीत करूंक जाय, तांचे पासत मागोंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितान आमचे व्हड व्हड मिलाग्री आमी पळयतले. तशें नाजाल्यार हांव पळयत, म्हाका एक्सिडंट जालो, म्हजे मोस आयली आनी कसली बसली म्हज्या हाचेर आनी मोस पान कशें पडलें आनी दोंगोन पळोवन गेली. खंय खबरूच ना म्हाका. दोळे उकडून पळयता जाल्यार मोसूच ना थिंगासर, कोणूच ना थिंगा सायडीक. आनी कावोक गुपाट. आनी पावस पडटालो न्ही, पावस पडलेलो, भरपूर पावस पडलेलो आनी सगल्यो लायटी ऑफ जालेल्यो. कावोक आसलो. स्ट्रीट लायट, रस्त्याच्योय लायटी ना फाटल्यानसान. आनी पळय कशें आज बडवे आनी सगलें कितें. केन्ना ना केन्ना ते सारके फूल रोड बिजी आसतात. प्रेज गॉड. ते सारके रोड बिजी आसतात थिंगा, आख्खो बिजी आसता. कोण ट्रॅफिक येता खंयचे महाराष्ट्राचे, कर्नाटकाचे, येवशिल्ल्यान तेवशिल्ल्यान ट्रक बिजी आसता तो रोड. सो आनी त्या दिसा पळय सगलें ट्रॅफिक बंद, कांय ना सगलें आयज काल हांव तुमच्या फुड्यान देवाचें उतर पळयत आत्म्यान म्हाका आयज काल सांबाळून जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी आयज काल हांव हिंगासर उबो रावन तुमच्या मुखार हें देवाचें उतर परगट्टा. कित्याक तो म्हजे भितर जो आहा, जेजू क्रिस्त सदांकाल म्हजे भितर आसा. जेन्ना हांव ताचे कडेन बसाभास करतां तो म्हाका सदांकाल सांबाळटा. हांव प्रेयिंग टंग्स करतालो न्ही, गिफ्ट ऑफ टंग्स आय वॉज युजींग. जिबेचे देणे वापरून सदांकाल वापरा आनी पळयास कितले म्हज्यो गोवायकी आहा. थोड्यो न्ही, हें करीत जाल्यार आख्खो आनीक 4, 5, 6, 7 जातली हिंगासर. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी येता पळय तेन्ना मागीर शेअर करता. हें करून म्हजे गोवायकी खूब आहात. देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां कशें कितें जालां म्हज्या जिवितान पळयतय. म्हज्या पांयाचेर गरम उदक खतखत उदक पडलें. कितें कितें म्हज्या जिवितान. हांगासर एक तेल वतलें, कांयच जावंक ना म्हज्या जिविताका. फोड येता, कितें उलपता, कांयच ना. म्हज्या तोंडार कितें आसता, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू. हींच म्हजी उतरां. ती उतरां वेता जेजू आयकता. आमकां तो फकत रावता एका उतराक. आर्गांक आमच्या रावता तो. आर्गांक, दिणवास, ताची वाखाणणेकूच फकत जेजू रावता आमच्या तोंडांसान जें बरें द्या ताचें उतर, जेजूचें उतर. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. आनी तो कितलो खुशाल भरीत जाता. आमकां एक कोणें गिफ्ट दिलें न्ही, तुका एवढं सांगलेलें एक तुका हें करून, तूं कितली खुशाल भरीत जाताय न्ही. आनी ताची तोखणाय करीत आसताय तूं लायफ टायम. उगडास आयलो की हें अमकें दिलेलें कितलें सोबीत. आयज हांव ताचे उद्देशी बरें हें करता. पूण आमी आमच्या तोंडांसान केन्ना म्हणटा जेजू, आर्गां तुका जेजू, तुजे उद्देशी आयज हांव हें जिवीत जियेतां, हें बरें नितिवनपणाचें जिवीत जियेतां तुजे उद्देशी. आर्गां तुका जेजू. हें आमी केन्ना म्हणिना. आमी फकत आमच्या संवसारीक गरजांनी खुशाल आसता. कोण कितें बरें केलें जाल्यार ताका आमी बरो करता, कोणें वायट केलें जाल्यार ताका आमी वायट करता. हें आमचें हें जाल्लें आसा, नेचर सैम जाल्लो आहा आमचो. वायट सैम, बरो सैम सगलो जोड डिपेंड तुजेर आहा. जोड एकल्याचेर आमचेर अवलंबून आहा. आमी कितें करपाचें पळय तें. कित्याक आतां आमकां देवाचें उतर जाणा. केन्नाय कोणूय आमी आतां आमी सुद्दां केन्नाय वेता, खंय वेता कोणा कडेन आमी दुसऱ्याकूय केन्ना चुकता ताका. हांव खूब जाणांक करेक्ट करता. हांव तांकां स्ट्रेट सांगता दीस इज रॉंग. प्रेज गॉड ब्रदर, थँक्यू. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो हें करून कितें आमी सदांकाल दुसऱ्या पासत बरें उजवाड जावंक जाय, तांच्या पासत मागोवंक जाय, तांकांय बरेंपण करूंक जाय, मोगान जिवंक जाय. सगलें आमच्या घरान जेन्ना आमी आमच्या घरान जियेतले त्याचे उद्देशी आमी दुसऱ्यांक भायर आमी जियेतले. नाजाल्यार आमी स्वताच जर घरान जर कावोक करता आनी आमच्या सगल्यांक जर आमी भायर हें करता, वायट नदरेन वायट करता, वायट विचारांनी रागान आमी हें करता जाल्यार आमी देवा कडच्यान आमी पयस सदांकाल उगडास दवरात. जेन्ना आमी हे विचार आमी आमच्या मनांसान काडून उडयतले, जेजूक आमी खुर्सार पळयतले, ताचे कोश्टावल्ली कूड सगळें आख्खें इमॅजिन करात. केन्ना हांव केन्नाय म्हाका कसलें कितें दुयेंस आयलें, हांव जेजूक दोळे बंद करता आनी जेजूक खुर्सार पळयता आनी ताचें सगळें आख्खें ताचे माथ्याक काट्याचो मुकूट आनी ताच्या तोंडान आख्ख्या हाचेर सान रगत व्हांवता, ताच्या कुडीचें मांस काडलेलें आहा सगळें उडबडून ताची हाडां दिसता. अशें हांव इमॅजिन करता. हांवें जेजूक पळोवंक ना. तुमी पळयल्या केन्ना पळयल्या? पूण आमी सत मानता, वय वना. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. ही आमची चड मोहिमा, व्हडली मोहिमा आमी जेजू उद्देशी आमी पळयता आमच्या जिवितान. तेंच चड गरजेचें आमच्या जेजूक. तो म्हणटा तुमी फकत तुमच्या तोंडांसान आमकां आपणाक आर्गां दियात. मोहिमा दिणवासात फकत तुमच्या एका उतराक, बऱ्या उतराक आमी आपूण रावता. कोण तुमकां कितें करता तें पडलेलें ना. हांव तुजें झूज हांव झुजतलो, वय वना. जेजून सांगलां न्ही, तुका झुजपाची गरज ना. दुसऱ्या कडेन आमकां झुजोंक जाय ना. ही म्हाकाय पयलीं समज नासली. हांव दुसऱ्या कडेन झुजोंक वेतालो पयलो हांव झगडी करूंक वेतालो. सगल्यांक कोणाक कितें आहा तें कितें नाकाल्लें हांव पयलो येता. जेन्ना म्हाका देवाचें उतर गमलें, तूं झगडपाची गरज ना. तुजे फुडें हांव आहा. हांवें तुका दिलां बाबा. हांव तुजें सगलें जें कितें आहा तुजें कोणा आड येतलो तेका हांव पळयतलो.
ताका हांव हें करतलो, तुका झुजपाची गरज ना. तूं फकत ताका बक्षी दिणवास वाखाणणी आनी ताका ताचे पासत तूं मागणें कर. इतलेंच हें आमचें जावंक जाय. हें आमचें हें जायत जाल्यार आमचें जिवीत जें आमी नितीवणपणाचें, बरेपणाचें, बरे भलायकेचें, बरे सावदीचें जें आमकां देवान दिलेलें आहा, जें कितलें ताचें सगलें फुकट देणें दिलेलें आहा तें तुमी स्वता पळयात मोगाच्यान कितें कशें अनुभवतल्यात पळय तें तुमी पळयात. तुमी एटिट्यूड तुमचो चेंज करा, आर्गां दिया आनी उतरां बदलात. तुमच्या काळजांसान तुमी देवाक दिणवासात आनी सदां काल ताच्या हाजीरपणार आनी ताच्या उतरान रावत. देवाचें उतर सदां काल आयकत रावत. आमी आयकता, आतां चालूच आसता आमचें 24/7 चालूच आसता. ओके, केन्ना तुमी खंय वेतात, हें करतात, नो प्रॉब्लम. केन्ना खंय पार्टीक वेता, कितें वेता, इट डिपेंड्स ऑन यू. केन्ना थिंगासर बिजी आसता, नाजाल्यार कितें करता आमी घरा कडेन आसता न्ही, घरा कडेन आमी आमच्या कानान घालपाचें हेडफोन. आतां सगल्या कडेन ब्लुतूथ, स्मार्टफोन सगल्या कडेन आहा. कोणाचे पयलींचे कोणाचेच फोन ना आतां, सगल्यांनी आतां स्मार्टफोन आनी सगलें मेवता. युट्यूबाचेर वयशात तुमी www.jclm.info आनी तुका जाय तें प्रिचींग काडात आनी जाय तें आयकात. एकूच आयकात, एक प्रिचींग घेयात खंयचें तुमकां जाय पळय ताचेर. एक प्रिचींग जेन्ना तुमकां समज मेवली पवित्र आत्म्यान सारकें ताचें जें कितें भितर लिपलेले गूढ आहात तें तुमकां सगलें तो ऑटोमॅटीक तुमकां शिकयतलो आनी दाखयतलो. जेन्ना तुमी एकूच प्रिचींग, नाजाल्यार हें प्रिचींग आयज आयकलें, अर्द्या वरान परतून दुसरें प्रिचींग हें हांवें एक्सपिरियन्स केल्लें, आतां ना, मागीर कन्फ्यूज जाता, खंयचें कितें शिकलां तें कांय गमना. सो यू शूड लर्न वन प्रिचींग. खंयचें एक प्रिचींग घेयात, एक स्क्रिप्चर घेयात, ताचेर एक 10-15 मिनटां नियाळ करात, वाचात. बायबलीन कितें शिकयलां, कोंकणी, इंग्लीश सगळी बायबलीन तुमकां ऑटोमॅटीक पळयत आत्मा तुमकां शिकयतलो कितें कशें कितें पळय तें देवाचें उतर. आमी शिकोंक नासले, आमकांय कांय खबर नासली. आमी आयकोन आनी देवा कडेन आमी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आमी वेळ सारूंक लागले, देवाच्या हाजीरपणान आमी रावंक लागले, ताका दिण वासूंक लागले, ताचे कडेन आमी सगळें जें आमचें आहलें ताच्या हातान सोंपोवन ताका आमी पळयत वचम्या उद्देशी आमी सांगलें ताका, पळयत वतना तूं जावन आसा म्हजो आदारी, तूं म्हाका सगळें शिकयताय आनी तुजे उद्देशी म्हाका जाणवाय मेवल्या आनी ते जाणवायेन हांव आयज काल जियेता. प्रेज गॉड, हालेलुया. हें आमचीं उतरां जावंक जाय. आतां कोणूय आसूं, आतां आमकां गमलें कोण कितें दुखयता, कोण कितें करता, हें करता, ताचेर आमकां जैत व्हरपाक देवाचें उतर देव आमकां चड गरजेचो. देवाचें उतर. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक्यू सिस्टर. प्रेज गॉड. सो ओके, वील जस्ट क्लोज इट ऑन. सो नाव इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock ना. कितले आली? 4 कितले आले बरा? ओके ना, 4. सो फाल्यां हिंगा आहा न्ही, फाल्यां सो फाल्यां आनी टुमोरो एंड डे आफ्टर टुमोरो. And 17, 18, 19, 17 to 26 is a growth retreat in Ponda. So if you all have anyone, you all also can, everyone can attend. Others also, your neighbors, your relatives, whoever wants the word of God, whoever is in any problem, कोणी कसले आडमेळ्यान आसा, खंय तांकां गरज आसा देवाच्या उतराची, देवाच्या जाणवायची, तांकां खबर ना, सो तांकां तुमच्यांनी कोणा तुमचे बरेप कोण आसा, कोण तुमचे शेजारी कोणूय तांकां समज कितें आहा जाल्यार तुमी तांकां तुमच्या उद्देशी तांकां पळयत आत्म्याचें मागणें करून तांकां धाडूं येता थिंगासर. तें तांची गोश्टी, तुमी फकत सांगपाचें. आमी सत मारया, जें उतर आमी तांच्या जिवितान घाल्लां तें बरें फळ घडून बरें जिवीत, ताचें बरें जिवीत आनी बरें पीक येवन ताच्या जिवितान आयलें आनी तो देवाचें उतर आयकता म्हणून आमी ताका दिण वासूंक जाय. प्रेज गॉड. दोळे बंद करया. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. सर्गीच्या बापा तुका हांव दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. ह्या वेळा पासत, आयच्या दिसा पासत तुवें आमकां भोव गूड व्हड गुपीत व्हरते जे म्हज्या घोवा इतके उद्देशी जे कोणें आयकलें सगल्या संवसारान, जें कितें हांवें जशें देवाचें उतर घेवन तेंच उतराचेर आनी पयलो कसो उतर उलयतालो, जेजू तुवें म्हाका शिकयलें. तुज्या उतरा उद्देशी म्हाका तुजे जाणवायेन जेन्ना म्हाका जाणवाय मेवली, ह्या खऱ्या सत्याची जाणवाय आनी त्या सत्या उद्देशी म्हाका सुटका फावो जाली. सगलें म्हज्या पिडेसांसान, दुयेंसांसान, म्हज्या रागांसान, कसलें वायट आसलें तितलें नास जावन तुवें खुर्सार व्हरून डिवायन एक्सचेंज करून तुवें म्हाका नितीवनपणाचें जिवीत दिलां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. तशीच तुका हांव दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. ही सगळीं भाव भयणां हिंगा आयलेलीं ताच्या पासत, तांचे फॅमिली पासत तुवें तांकांय तुज्या मोगान बोल्लाय आनी तुज्या आशिर्वादान तुवें तांकां सदां काल तुज्या आसऱ्या खाला तूं तांकां सांबाळताय म्हूण तुका हांव दिणवासता, आर्गां दिता, वाखाणटा. सगल्या वायटांसान, कसल्या दुयेंसांसान, कसल्या गरीबसाणींसान, कसल्या आडमेळ्यांसान तुवें नाश करून तांच्या जिवितान
तुजो मोग आनी तुजी बरी भलायकी, तुजी बरी सावद आनी बरेंपण आनी सगळें जें तुजें बरेंपण आसा तें तांचें सगळें ताच्या फॅमिलीन आनी ताच्या घराब्यान तूं ती अनुभवतात आनी तांची फॅमिली तांचे शेजारी आनी ती जशी दुसऱ्याक वचून गोवायकी जातात म्हूण तुका हांव दिणवासता अर्घा दिता वाखाणटा. ही वाखाणणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू. जेजू तुका हांव दिणवासता हे सुवाते पासत आनी ह्या ओनरा पासत जे आमकां दिलेली सुवात ताणें वापरूंक. आनी हिंगासर खूब लोक खूब येता आनी तुजें देवाचें तुजें उतर आयकता आनी तुज्या उतरा उदेशी तांकां सुटका जाता म्हूण तुका हांव दिणवासता अर्घा दिता वाखाणटा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू. ह्या मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां.